देवाक आर्गां दिवया, कित्याक भाव भयणांनो पळय देवान काय बरें सुखें केलां. एकल्याक बसून भिजोन येवचें पडलां. देवाक आर्गां. कितके दीस जाले पावस पडटा, पूण आयज थांबला न्हू. जेजूक आर्गां. आमचे काळीज पळयता जेजू आनी म्हणटा म्हाजी पर्जा भिजोन आसतना वयतली, हांगर येतली आनी भिजोन आसतना घरा वयतली. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. स्टार्ट करूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गीच्या बापा, तुका आर्गां आनी महिमा दिता. तूं आमचो बरो बापूय. तूं सदांच आमकां बरें आवडयता. ही तुजी पोरजां एकठांय जाल्यार तेंचेर जेजूची शांती हांव उलयता. जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो देव, आमचो सरवंडार. आमचे खातीर तूं खुर्सार गेलो आनी तिसऱ्या दिसा तूं पुनर्जीवन जालो. आनी पुनर्जीवन जावन तूं तुज्या बापायच्या उजव्याक वचून बसलाय आनी आमकां तुवें तुजो पवित्र आत्मा धाडून दिला. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर देव. आनी ह्या वेळार पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितरल्यान काम करूंक सोदता. ही आमची उतरां जावंक नाका, ही तुजी उतरां जावं न्ही पवित्र आत्म्या. आयज जे प्रिचींग जातले, आयज जी टेस्टमनी जातली, ही तुजी जावं न्ही पवित्र आत्म्या. आनी ही देवाक महिमा दिवपाक आमी सगळे करता. आमच्या सगळ्यांच्या ताळ्यांचेर पवित्र आत्म्या तुजो काबो आसूं. हे आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भाव भयणांनो, आयज म्हाजेशेन पवित्र आत्मा उलयला. एकूच स्क्रिप्चर घेता आनी मागीर आमची भयण टेस्टिमनी दितली. आपणाची एकूच स्क्रिप्चर घेता. सिस्टर हिब्रूज 8:13. नव्या एका कराराची खबर करता म्हणटोच तो पयलो करार देवान रोड केलो. तर जें कितें पोरणे जालें आनी जाचे दीस बोर्डे ते शेकी नाच जावं पावतात. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भाव भयणांनो, आमी नव्या कराराची काय आमी आदल्या कराराची क्रिस्तांवां? आनी नव्या कराराची क्रिस्तांवां नाल्यार भाव भयणांनो, देवाचें उतर म्हणटा की आदले ते गेले, सगळे आतां नवे जाले. आदल्या करारान आसप म्हणजे हांव आदावान उबो रावता. नव्या करारान म्हणजे हांव जेजू क्रिस्तान उबो रावता. आदल्या करारान म्हाका पातकाचो सैम येता. नव्या करारान म्हाका जेजूचो सैम येता. भाव भयणांनो, हांव आदल्या करारान रावता काय हांव नव्या करारान रावता, ही मांडणी म्हाजेर आहा. हांव कायद्यान जियेता काय हांव देवाचे कुरपेच्या सकयल रावला आनी देवाची कुरपा म्हाजेर रावता. आनी देवाच्या कुरपेन तूं रावला आनी देवाची कुरपा तुजेर तर व्हांवता. भाव भयणांनो, तूं जैती वोन सरदार वसोसर. आनी हेच म्हाका पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो. आमी आदल्या करारान जियेता काय नव्या करारान जियेता? आमी आदावाची भुरगीं काय दुसरो आदाव जेजू क्रिस्त येयला पळय तेजी भुरगीं? आदल्या करारान भाव भयणांनो, आमकां आमचें काम आहलें, आमी तें काम करपाक जाय आहलें. आमच्या कामाचेर आहलें, परफॉर्मन्साचेर आहलें. आमी कितें करता पळय तें आमकां बरेंपण दिवपाचें. पूण नव्या करारान जेजून कितें केलां तितून आमकां बरेंपण मेळ्ळां. हांव जेजू क्रिस्तान आसा भाव भयणांनो, काय हांव अजुनूय आदावान जियेता. आनी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो. तूं आदावान नाय, तूं जेजू क्रिस्तान हाय. आनी हो टॉपीक आमचो जावन आसा, हांव जेजू क्रिस्तान कोण. आनी हे तर नकोत नाल्यार भाव भयणांनो, आमी आदावाच वांगडा जियेता. आनी मागीर म्हणटले आमी जायतीं जाणां भाव भयणांनो, रागार जायनाका हांव हें म्हणटा म्हणून जायतीं जाणां अशें हांव मिनिस्टर करतना
जायतीं जाणां अशें म्हणटा, ब्रदर हांवें हो स्क्रिप्चर म्हटल्यार जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो, हांवें हे मिसाक गेलो, हांवें दिमी घातली, हांवें तिर्स केलो, पूण कांय जायना. म्हणटकूच तूं म्हणटाय देव हांव करता तें पळोवन म्हाका दितलो. ना, देव 2000 वर्सां पयलीं मेला, तेणेन तुज्या एकावंटान घालून गेला. म्हाका आतां पयशे कोणाक घालपाक जाय नाल्यार हांव कितें करतलो, तेज्या एकावंटान घालतलो. मागीर एकदां एकावंटान हांवें तेज्या घातलें, मागीर म्हाजें आनी कांय ना, तो जाय पळय तेन्ना ते पयशे काडटलो. तशेंच भाव भयणांनो, देवान ऑलरेडी जेन्ना 2000 वर्सां पयलीं तो मेलो तेन्ना ताणें म्हटलें सोन ओतलें, इट इज फिनिश्ड. म्हणटकूच जेजू क्रिस्ताचेर परफॉर्मन्स कांय ना, जेजू क्रिस्तान रावपाचें क्रिस्तांवाचें काम जाता. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर पातयेता, जो कोण जेजू क्रिस्तान आसा, तो जेजू क्रिस्तान उबो रावतलो. भाव भयणांनो, तुज्या परफॉर्मन्सान तूं रावशी नाल्यार तूं कायद्या प्रमाणे रावता. जेजू क्रिस्तान रावशी नाल्यार तेजे कुरपे खाला जियेता. आनी भाव भयणांनो, देवाची कुरपा व्हांवती, केन्नाच थांबची ना. हांव म्हणना आमच्या लायफान कोश्ट येवचे ना, आमच्या लायफान कोश्ट येतले, पूण देवाची ताकद जी आमच्या भितर आहा, देवाची पदवी जी आमच्या भितर आहा, देव आमच्या भितर जियेता. आदल्या करारान देव आमच्या भितर जियेनासलो. भाव भयणांनो, नव्या करारान देव तुज्या भितर जियेता. ताका लागून आमी नव्या कराराची क्रिस्तांव, आदल्या कराराची न्हू. आनी हे तर आमी करीत भाव भयणांनो, आनी हेच आमी शिकयता. आदल्या करारान रावपाची गरज ना. देवाचें उतर म्हणटा आदलो करार कोबार. जेजू येयलो, आदलो करार धरून गेलो, तुवें धरपाची गरज ना. तो म्हणटा आपणेन धरलो तुज्या खातीर. भाव भयणांनो, ही टीव्ही हांवें परवरी घेतलेली क्रोमान, आनी हो एड्रेस दिलो. सिस्टर शर्मिला हांवें वॉट्सॅपाचेर म्हजो रिसिप्ट धाडून दिलो. आतां हांगर सिस्टर शर्मिलाक पयशे फारीक करपाची गरज आसा? कित्याक ऑलरेडी तेजे पयशे थंयसर दिले. जेन्ना जेजून तुजें फारीकपण केलां, नाजाल्यार आमी आनी कितें करपाचें आसा? भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्तान रावपाची गरज आसा. जशी ही टीव्ही भयणीन फकत घेवपाचें काम आसलें, तशेंच जेजून कितें केलां तें आमी आपणावपाचें काम आमचें आहा, आनी कांयच ना. भाव भयणांनो, आमी चिंताव, आमी हें केलें, आमी तें केलें, आमी दिमीर रावली, आमी वाती पेटयली, आमी फुलां घातली, नाल्यार देव खूश जातलो. ना, देव तुजेर खूश जाता. देव म्हणजे मोग ताका राग येना. भाव भयणां, देव रागाचो देव न्हू, देव मोगाचो देव. देवाचो कॅरेक्टरूच मोग. म्हणटकूच भाव भयणांनो, उगडास धरा, आमी जेजू क्रिस्तान रावपाची गरज आसा. तुज्या परफॉर्मन्साचेर कांयच ना. तूं जेजू क्रिस्तान राव. जेजून कितें केलां पळय तें तूं आपणाय, आनी तें तुजें. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. भाव भयणांनो, आमची भयण विल्मा आपणाची टेस्टमनी दितली. आनी एक सांगता भाव भयणांनो, गेल्या संडे ती हांगर आसली, आनी गेल्या संडे आमी हांगर मागणें करतना अशें म्हटलेलें, भरपूर पावस येतालो. गेल्या संडे खूब पावस येतालो, आनी पवित्र आत्म्यान हांवें हें अशें म्हटलें, तुमी इतक्या पावसाच्या हांगर येयल्यान तुमी घरा वयता तेन्ना तुमची मिलाक पळयतली. आनी हे भयणीन आमेन म्हटलें, आनी आमेन म्हटलां. तें आमेनाचें कितें जालां तें आतां आमी पळोवया, तिच्या तोंडांतल्यान आयकोया. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Po magala papa, आयच्या दिसा आमी केरीत भाशेन आर्गां दिता. हे नव्या दिसा पासत, हो नवो दीस तुवें घडून हाडल्या पासत. जशें तुवें म्हटलें, दोग ओतेक म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यान थंय हांव आसा. ओय मोगला जेजू, पवित्र आत्म्या, तुजें आसणें आमी दौर एका आयताराक हांगा भोगता. आशिर्वादीक जाता. तुजें उतर आमकां गोठायेन आनी बुजवण दिता. पवित्र आत्म्या, तूं आयज म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतलोय. देवाच्या उतरांतल्यान तूं आमकां संदेश दितलोय, आनी जायतें बरेंपण आमकां भोगूंक आयच्या दिसा मेळटलें. मोगला जेजू, केरीत भाशेन आर्गां दिता ब्रदर रेमंडाच्या कुटुंबा पासत.
चे वरवीं जायतें आमकां बरेंपण मेळ्ळां देवाच्या उतरांतल्यान. केरीत भाशेन आर्गां दिता सिस्टर शर्मिलाच्या कुटुंबाच्या पासत आनी केरीत भाशेन आर्गां दिता दर एका एक एक कुटुंब हांगा हाजीर जाल्लें पासत. हे मागणे हांव करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आर्गां जेजू. हांव विल्मा आनी देवान म्हाका 3 भुरग्यांचें देणें फावो केलां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. 2 जाण व्हडलीं बायां, एक 21 वर्सांचें, दुसरें 18 वर्सांचें आनी तिसरो बाबा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू होली स्पिरीट. एक जबाबदारी अशी देवान एक आवय कशी दिल्या. सो जायते फावटी ती जबाबदारी हांवें बरे भाशेन पाळूंक ना. रिट्रीटांक हांव वयतालें, जायतीं रिट्रीटां हांवें केलें, पोर्टा, लोगोस आनी जायतीं गोंयान पासून जायतीं रिट्रीटां केलें. आनी रिट्रीटां अशी म्हाका देवाचें उतर मेळटालें, बट तितलें खोलायेन लायक देवाचें उतर म्हाका मेळनासलें. सो लायक सारकें रितेपण अशें आसतालें म्हगे जिवितांत. प्रेज एंड वर्शीप हांव कोत्तालें घरा कडेन, सदांच मिसाक वयतालें आनी लायक तेस कोत्तालें, सगळें रिच्युअल्स सगळे आमगे क्रिस्टियनिटी आहा तितलें हांव कोत्तालें. पूण देवाचे उतराची समजणी म्हाका मेळनासली. सो म्हाका कोणें लिंक JCLMचें कोणें लिंक शेअर करूं ना. सो हांव केन्ना एक दीस हांव युट्यूबाचेर गेलें तेन्ना लायक म्हाका तें JCLMचें टिचिंग्स मेळ्ळी आनी रिट्रीट गोंयां खूंय जाता तो फर्स्ट रिट्रीट हांवें एमरल्ड लॉन्सां केलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आनी म्हाका सारकी उमेद अशी लायक रिट्रीटाक वचपाक. हांव चडशे 2 जाण बायांक केन्ना रिट्रीटाक जबर वयलो ना, पूण बाब मुगे सदांच आसता, मोस्टली बाब आसता म्हजे बरोबर रिट्रीटाक. सो तेका घेवन हांव एमरल्ड लॉन्सा फर्स्ट रिट्रीट मुगे JCLM ब्रदर जॉन्सन हेगे टिचींग हांवें आयकलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेन्ना म्हाका थिंगा देवाचे उतराची चड बारीकसाण एक समजणी कशी मेळ्ळी आनी लायक वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा तें हांव जे स्क्रिप्चर लायक हांव जाणा बायबलान जायते स्क्रिप्चर्स आहाय, प्रॉमिसीस आहाय, बट ते लायक हांव मुगे लायक जिवितां आपणायनासलोलें. लायक रीड कोतालें, जस्ट रीड करप धरप. बट जेन्ना हांव फर्स्ट रिट्रीटाक एमरल्ड लॉन्सां गेलें तेन्ना म्हाका देवाचें उतर सारकें खोलायेन मेळ्ळें. फर्स्ट स्क्रिप्चर म्हाका टच जालें मुगे जिवितां इज प्रोवर्ब्स 18:21. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. मरण आनी जिवीत म्हज्या जिबेरूच आसा. ओके. तेन्ना म्हाका तें सारकें टच जालें. म्हाका खबर नासलें मरण आनी जिवीत कितें तें कितें समजणी त्या उतरांची. हांव जायते मुगे आदल्या जिवितांत नेगेटीव उलोवपाक म्हाका जायती संवय आसलेली, ऑर मामरींग, कंप्लेंट, म्हणजे लायक म्हाका राग येतालो, म्हणजे तितलें पासेस नासलेलें. पूण जेन्ना हांवें फर्स्ट रिट्रीट एमरल्ड लॉन्सान लायफ जिवीत आनी मरण मुगे जिबेर आहा तेदोना म्हाका एक नियाल कसो येयलो. कितें मुगे जिवीत पयलें आसलेलें आनी आतां कितें हांव म्हाका कितें हांवें मुगे जिवीत सुदारपा जाय तें, हांवें मुगे जिवितांत कितें चेंज करपा जाय तें पयले स्वातेर. हांव जेन्ना घारेलें मुगे तिगांयकूय भुरग्यां संवय आहा, बरी संवय आहा तेंकां. जेन्ना हांव घारेल म्हणटरी तीं बसताय, मामा आज कितें जालें, हाव वॉज युअर डे केस गेलो, ती रोखडी सोफाचेर तिगांयकूय तेंकां बरी संवय अशी आहा. सो हांव तेंकां उमेदीन अशें मुगे लायक शेअर कोत्ता कितें जालें रिट्रीटान. सो स्क्रिप्चर फर्स्ट तेंकां शेअर केलो, प्रोवर्ब्स 18:21. ती लायक तें तितून सिरियसली घेवं ना, बट हांवें सिरियसली घेयलो आनी हांवें मुगेले हितून मुगेल्या लायक एक आवय कशी जे फाटल्या वर्सांनी हांवें तेंकां बरी देख रितीन म्हणटू वाडयल्या, बट देवाच्या उतरान तेंकां हांवें वाडोवंक ना. पूण आतां हांवें स्टार्ट केलें लायक तेंकां स्क्रिप्चर समजणी दिवपाक. एमरल्ड लॉन्सांनी हांवें वायट बुक्स हाडलेले आनी जायते म्हाका स्क्रिप्चर्स मेळ्ळो. तो वायट बूक इज सो इम्पॉर्टंट आनी तो म्हाका एक बायबल असो. सो तेंकां हांवें तो शेअर केलो. एटलिस्ट 10 हाडले हांवें, 3 जाण मुगे भुरग्यांक दिले आनी हेरां हांवें पास केलो. आनी स्क्रिप्चर्स हाडलेले म्हाका कडेन. हांवें ते पयले स्क्रिप्चर्स न्ही भुरग्यांगे देरांचेर मारले, बेडरुमाचेर मारले, प्रिंट आवट काडून तेंगे बेडरुमाचेर मारले आनी तेंकां सांगिल्लें तुमकां केन्ना दिसता लायक यू ऑल फील लायक रिडींग इट, म्हणजे वाचाय म्हण ते स्क्रिप्चर. ती म्हणालो ओके मामा. अशें करून हांवें जायते चेंजीस केले मुगे जिवितान रिट्रीटा वरवीं. हिंगा पानीनो येवपाक लायक म्हाज्या वांगडा हिंगा येवपाक म्हाका खबर नासली, कोणें म्हाका लिंक शेअर करूं हांवें.
सो लायक कोणाक JCLM वॉरियरा एक म्हाका नंबर आसलो वॉट्सॅप आनी तेजे एकली स्टेटस आसलोलें पानिनो रिट्रीट जाताय म्हणून एवरी संडे. आतां नोव्हेंबरान तें जेन्ना थोडो लोक आसलोलो ब्रदर सांगता चोय थोडो लोक आसलोलो 10-15 लोक तेदो येताले तेदो नोव्हेंबर डिसेंबरा. सो जेन्ना हांव हिंग पावलें पवित्र आत्म्यान म्हाका एक उमेद दिली हे रिट्रीटा भितर सरपाचें हॉलांक. जेन्ना म्हाका दिसतालें जायतो लोक अशें आसतलो म्हूण पूण थोडो लोक आसलोलो पूण बरें पीस आसलोलो जायतें शितोल वारें लायक बरें थंड दिसोल म्हाका जागो लायक पवित्र आत्म्यान माखलोलो जागो असो. सो हांवें ब्रदर रेमंडागे टिचींग आयकलें आनी लायक म्हाका आनी समजणी मेळ्ळी पवित्र आत्म्याची जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक चडशें उल माननाय. सो लायक हांव डीप गेलें पवित्र आत्म्या स्क्रिप्चर्स ब्रदर रेमंड एक्सप्लेन कोत्ता तेजे हांव मेडिएट कोत्तालें. आय वॉज लर्निंग आय वॉज स्टडींग हांव स्टडी कोत्तालें वर्ड ऑफ गॉड नॉट जस्ट रिडींग. म्हाका रिडींग जस्ट रीड केलो बायबल म्हाका लायक जायना म्हाका हांव स्टडी कोत्ता. सो हांवें स्टडी केलें तें ऑल द स्क्रिप्चर्स आनी म्हाका बरी घोटायश मेळ्ळी आनी हांव मुगे भुरग्यांक शॅर करपा लागलें. सो शॅर कोत्ता आसली भुरगीं सगळीं स्मार्ट मुगेलीं भुरगीं आनी ती लायक स्क्रिप्चर तेंगे बेडाचेर लायक बीग प्रिंटान अशें मारलोलें तेंकां सगळें वाचूं तेंकां. लूक 4:18 वाचता हांव केन्ना द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड देवाचो पवित्र आत्मा तेंचेर आसा तांकां अभिशेक केला. आनी हांव सकाळ फुडें न्ही म्हाका एक सोय आहा 3:30 उठोन लायक एक भुरग्यागे रुमा वचोन तेंचे हात दोन मागणें करपाक. लूक 4:18 हांव तेंचे हें कोत्ता कन्फेस कोत्ता. सो लायक अशें करून लायक मोदें लायक हांव रिट्रीटा कंटिन्यू जातालें मागीर मोदें हांव येना जालें हिंगा फेब्रुवारी मार्च लायक कसले आडकोय पडपा लागून म्हाका लायक म्हाका येवपा जालें पूण म्हाका आडकोय पडटा कोणागे फंक्शन आहा कितें. सो लायक एक गिल्ट टेस्ट जाता म्हाका हाल्या भाशेन जातालें लायक हांव म्हाका वचोंक जाय पोत्तून पानिनो वचोंक जाय म्हाका एश म्हाका एक पवित्र आत्मा म्हाका हें कोत्तालो सुचयतालो लायक वोस हिंगा पानिनो वोस. सो बिफोर दॅट लायक लास्ट इयर सान हांव बड आहा म्हणटरी लायक सगळे स्क्रिप्चर्स एवरीथींग इज गोईंग ऑन इन द फॅमिली. आनी म्हाका मुगे बायन लास्ट इयर ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलां. सो लायक 10th पासून हांव येतालें नोव्हेंबर डिसेंबर तेदो पासून येतालें. सो तेंकां स्क्रिप्चर्स हांवें सगळे कन्फेस करून लायले ग्रॅज्युएशना वयता आसतना हिंगा एग्जामीक. सो जेन्ना मुगे बाय ग्रॅज्युएशना गेलें आन्सर करपाक गेलें तेदो स्क्रिप्चर्स म्हणीत गेलें आनी तेंकां बायकाचे पासून एक सोय आहा ते स्क्रिप्चर्स म्हणीत वचपाक. आनी खरें म्हणल्यार ते स्क्रिप्चर वाचून न्ही ते लायक शी वॉज इन द टॉपर इन द ग्रॅज्युएशन लेवल एंड शी वॉज फॅसिलेट जालो ते आमगे विलेजींग एज अ टॉपर विथ गूड पर्संटेज. सो देवा कारगांव प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस. अशें कोनी मुगेली जायते मुगे हितून चेंजीस जाले मुगे जिवितांत पयले चेंजीस जाले मागीर हांवें भुरग्यांक एक्चुली म्हज्या भुरग्यांक चेंज करूंक जायना आनी आतां जनरेशनाक बिलकूल चेंज करूंक जायना. आमी तें कितलें सांग ती आयकपा नाय तुगेली. सो लायक हांवें पयलीं चेंज जालें मुगे नेगेटिविटी पयलीं गेली. हांव पयलीं देवा उतरान येयलें मुगे तोंडाक जिबेचेर म्हाका कळ्ळें हांव कितें उलयतें. आय वॉज इन द कॉन्शियस हांव कितें उलयतें म्हाका समजता म्हाका खबर आसलोली कोणाको कितें उलोवपा जाय तें. तेशें करून तें सगळें नोटीस केलें मुगे भुरग्यांनी आनी तें खरें दिसलें मामा इज रियली विथ लॉट ऑफ पेशन्स. मामा जायते पासेस येयला मामा राग येयना ओ मामा बेजार ना. केन्ना म्हाका ती जायते फावटी अशें करून आपयतालीं खूंय बरो यो म्हूण म्हाका केन्ना बेजार येयनासलो कित्याक हांव न्ही फिलिपिन्स 4:13 आय कॅन डू ऑल थिंग टू द क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी तें म्हणटालें आनी म्हाका घोटायश मेळटाली. 3 जाण भुरग्यांगे एक फकाणेश न्ही कित्याक मुगे घोव भायर आसता बट स्टील लायक म्हाका एक उपमोण अशें केन्ना येयना मुगे भुरगीं कितलें म्हाका सांग कितें सांग मार्गांव व्हरो यो खूंय व्हरो यो म्हाका केन्ना उपमोण येयना ऑलवेज एक्टीव अशें. प्रेज द लॉर्ड थँक यू होली स्पिरीट कित्याक पवित्र आत्मा म्हजे बोले आहा तेका लागून म्हाका सारकें हांव म्हाका बेजार ना आनी म्हाका पासेस देवान जायतें दिलां. सो पयली टेस्टिमनी आतां मुगे बायेची व्हडल्या बायची सांगता. तें शी पास्ड आउट ग्रॅज्युएशन विथ द टॉपर इन द ग्रॅज्युएशन लेवल ती एक व्हडली टेस्टिमनी आनी तेणी एक पोर्चुगीज ट्युशन्स घेतालें. शी इज अ पोर्चुगीज स्टुडंट शी इज अ मल्टी टॅलेंटेड सारकें हुशार व्हडलें चेडूं गेलें. Digital art she's a student of digital art. She's a Portuguese student. She's a graduate. So like she was taking tuition 8th to 10th.
तेक न्ही केन्ना अशें करून ट्युशनाक पयशे मेळ्ळे न्ही लायक 1000 1500 लायक लॉट ऑफ चिल्ड्रन येतालीं तेजे पयलीं ट्युशनाक. सो ते पयशे काडटा अशें कोणाक एक 1000 दिवप गरिबांक ओ विडोज. तेका एक संवय आहलोली, बरी संवय आहलो तेका. मागे मामी पासो दिता तें जो माय डॅडी इज नॉट दे. सो लायक ती एक तेका संवय आहलोली, पयलीं सा संवय तेका ती पयशे दिवपाक. सो आतां तें म्हणपाक लागले मे एंडाकू आपूण बॉम्बे वयता साम कोर्स करपाक वयता म्हूण. सो बिफोर दॅट बॉम्बे वचनी पयलें हांवें तेणें दोगांयनू मागणें केलें लायक वी डीड एग्रीमेंट प्रेस सेईंग शी इज गेटींग अ गूड हॉस्टेल. तेका बोर हॉस्टेल मेळटा आनी बोर लोक तेजे पयलीं सोर भोंवतणी आहाय ऑल गर्ल्स गॉड फियरींग. सो आमी तें मागणें केलें आनी वी जस्ट बिलीव्ड आमी देवाची पाती येयली कित्याक बॉम्बे तें न्यू न्हू. सो ऑलमोस्ट तें ऑलवेज फर्स्ट टायम तें बॉम्बे गेलां. सो ते कोणाचे आमगे कोण रिलेटिव्स बी बॉम्बे नाय. सो आमगे सगळें पाती ऑफ देवाचेरूच. सो आमी कितें कोत्ताय कितें कोत्ताय जाल्यार आमी सगळें देवा हातीन घाताय आनी देव सगळें सुटावें कोत्ता ओपन कोत्ता रस्तो. सो आमी तेका खरें म्हणल्यार बरें हॉस्टेल फावो जालें. जेन्ना तें बॉम्बे गेलें तेन्ना न्ही तेगे कोर्स मे 24 स्टार्ट जातालो आनी हांव हिंगा आफ्टर 2 months पोतून हांव पानिनो येयलें हिंगा मे 29th डे ऑफ द पेंटकॉस्ट फीस्ट ऑफ द पेंटकॉस्ट. ब्रदर रेमंडान म्हाका वेलकम दिलो आनी म्हणलें बरें दिसा तूं आज येयल म्हूण. सो देवान म्हाका पवित्र आत्म्यान पोत्तून हाडलें हे जाग्यार आनी इतली खुशालकाय जाली म्हाका हें चोयन जायतो लोक हिंगा येता म्हूण. प्रेज गॉड, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू जिजस. आनी मुगे बाय जेन्ना बॉम्बे आहा तेदोना तेणें एक जॉब ऑनलायन एप्लाय केलोलें बिकॉज थ्रायस अ वीक ओन्ली शी गोज इन द इंस्टिट्यूट. सो तेका एक जॉब हें केलो तेणें आनी तें जॉब न्ही तेणें एप्लाय केलें तेदोना एक इमॅजिनेशन कोर म्हणलो तेका हें. सो लायक उमकी सॅलरी जाय म्हण तुका तूं एक विजन कोर. सो आपणा उमकी सॅलरी जायी आनी तेजेकूच स्टीक राव म्हूण यू डोंट कम डावन म्हूण कित्याक शी इज हायली एड्युकेटेड एंड लायक तेणें जायते कोर्स बी केलो हाय प्लस शी इज डुईंग आनी एक कोर्स कोत्ता बॉम्बे आतां. सो लायक तेणें एक विजन केलें लायक आपणा उमकी सॅलरी जाय म्हूण. फर्स्ट टायम हांव मे 29 रिट्रीटा येयलें तेदोना हांवें लायक हांवें तेका सांगिल्लें यू ट्रस्ट द लॉर्ड कॉल होली स्पिरीट एंड गो इन टांग्सान वच म्हूण जातली टांग्सान वच म्हूण. सो तेणें म्हणलें ओके. मागीर न्ही एक 4 5 8 दीस जाले खबरूच ना कांय ना. इंटरव्यू जालो सगळें जालें कांयच खबरूच ना. सो तेणें होप सोडूं ना. एक मातशें न्ही मुगे भुरग्यांनी ती केन्ना अशें कोन्न बरी डेज जायनाय टेन्स्ड अप जायनाय ती कूल आसताय तेंगे मायंड ऑलवेज एट रेस्ट. तें कित्याक तेमी म्हाका चोयलां मुगे जिबीत कितको रेस्टार अशें आहा तें. सो ती म्हाका इमिटेट कोत्ताय. सो लायक ती केन्ना अशें कोन्न वरीड जायनाय म्हाका जॉब मेळना ऑर समथींग लायक दॅट. नो नो तेशें कोन्न केन्ना दीस दे ऑलवेज इन पीस. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो तेका हांवें सांगिल्लें यू कंटिन्यू इन टंग्स एंड कॉल द होली स्पिरीट. जेन्ना हांव आयताराच्या आयतारा येवपा लागलें जून जुलय लास्ट संडे हांव जेन्ना येयलें हिंगा आनी बरो पावस झडटालो म्हाका लायक खूब म्हण शिवना पावस झड म्हूण. हांवें कार हाडूना हांवें जस्ट मोटरसायकलीन येयलें. हांवें पयलें पवित्र आत्म्याको विचारलें हांव कितको वचों. हांव केन्ना भायर सरता आसतना विचारता होली स्पिरीट हांव कितको वचों कारान वचों ओ मोटरसायकलीन भायर सरो. सो मुगे मोतीन जालें हांव मोटरसायकल वयतलो कित्याक बाबा येवना म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव भिजलें बट तरी पूण येयलें. प्रेज गॉड. सो आनी जेन्ना हांव येयलें आनी हांवें सारकें काळजांतल्यान जे ब्रदर सदां म्हणटा न्ही एवरी संडे म्हणटा तुमगे मिलाग्रो पळोवन चोयन वयतली म्हूण. सो लायक एवरी संडे हांव येतालें बट हे संडे गेले ते संडे हांवें स्पेशली हांवें मुगेलें इतल्या काळजाच्या कोलायंतल्यान म्हणलें होली स्पिरीट आज हांव मिलाग चोयन वयतलेंच. I will not go empty handed. रित्या हातीन हांव वचपा ना म्हूण. आनी हांव जेन्ना रेनकोट घेवन भायर सरलें हांव एक उखलून कशें लायक हांव चलोय नासलोलें बायक बट अशें करून म्हाका एंजल्स उखलून अशें लायक उबान वयलें तितलें हांव घरा पावलें इतलें फास्ट. लायक इट वॉज सो लायक प्रेजन्स ऑफ गॉड आय कूड अनुभवलें. आनी हांवें म्हणलें आतां मिरेकल चोयली संडे हांव घरा गेलें लायक दोगां एक बाय आनी एक बाबा आहा सद्या घरा. आनी लायक पावल म्हणटरी मंडे तेका आफ्टरनून लेट इवनिंग म्हाका कॉल येयलो आनी मुगे बाय सारकें हुशाल सारकें लायक शी वॉज सारकें हुशाल काय नेश म्हणपा लागलें मामा आय एम सिलेक्टेड फॉर द जॉब. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड थँक्यू जीसस. 20 days तें सिलेक्ट जावं ना
बट जेन्ना हांव हे संडे पानिनो येयलें हिंगा रिट्रीट अटेंड केलें पावसान भिजोन हांवें इतली मिरेकल म्हाका गेली हांवें क्लेम केली ती मिरेकल म्हाकेश म्हूण हांव आयज मिलाग्री चोयतलें एश म्हूण आनी म्हाका म्हगे बायगे फोन येयलो मंडे इवनिंग आपण सिलेक्ट कितलें खुशालकायेन रडो लायक जॉय टियर्स ऑफ जॉय प्रेज गॉड भुरग्यांगे खुशालकाय ती आमगे खुशालकाय न्हू प्रेज गॉड सो हांवें म्हणलें थँक्यू जिजस हांवें सांगिल्लें तेका तूं इमॅजीन केलोलें विजन केलोलें तुका मेळ्ळें तुवें कन्फेस केल्लें आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट जायते पाट मुगे दॅट हॅव गो लेटर ऑन वॉट कन्फेशन मुगे भुरगीं कोत्ताय ती सो ते खुशाल जाले आनी बेस्ट सॅलरी तेका दिली तें इमॅजीन केलोली सॅलरी विजन केलोलें आनी ते इंटरव्यू घेता आसतना फॉर्माचें तेणें बरयलोलें आमकां अमकी सॅलरी जाय तीच सॅलरी तेका देवान फावो केली प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस कांय उणें कांय सुबेज ना तीच सॅलरी पावर आहा न्ही आमगे तोंडांकू आम कित म्हणटाय तें जाता डेथ एंड लायफ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग सो तेणें कित म्हणलें ती अमकी सॅलरी जाय तीच तेका जाली सो तेगे आनी बावर्थ वाडलो प्रेज गॉड थँक्यू जिजस आनी आतां तें फाटल्या दिसांनी जॉयन जाला एका कामाक कितलें लेस काम म्हणटा तें मामा पयर घराको ऑनलायन कोत्तालें बट लेस सॅलरी आनी सुबेज आहलोलें काम आतां तेका बेस्ट सॅलरी मेळ्ळ्या आनी लेस काम दिलां सगळें पवित्र आत्म्याचें काम प्रेज गॉड थँक्यू जिजस थँक्यू होली स्पिरीट सेकंडली न्ही तेगे इंस्टाग्रामला जाणें न्हू आयडी इंस्टाग्राम एक फेक कोण ओपन केली तेगे नांवान आनी तेगे सगळे 8 पिक्चर्स जाले न्ही तितून आनी ती सगळी सर्क्युलेट करून तेगे अशें करून 2-4 दीस तरी इंस्टाग्राम प्रॉब्लम जाले ते रिपोर्ट केलो बट इट वॉज नॉट गेटिंग डिलीटेड केसो डिलीट जायना आहलो तो इंस्टाग्राम सो लायक मातशें टेन्स्ड अप जालो तें समबडी इज युजींग इन माय नेम अशें म्हणटालें बट हांव केन्ना वरीड जायना मुगे भुरग्यांक कितें सांगलें कसलें प्रॉब्लम सांगलें हांव जाणा तें पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आनी आमगे भावार्था उद्देशी तें जावपाकूच जाय म्हूण सो लायक हांवें तेका सांगलें बी कूल विल सी म्हूण आनी तेका हांवें सांगलें पवित्र आत्म्या उल मार आनी टांगसान वच म्हूण विचित्र भाशेन वच म्हूण तें गेलें आनी विथीन 2 days आतां हें सगळे मिरेकल्स हे संडे जायन स्टार्ट जाले हे मिरेकल्स सो तेणें सांगिल्लें म्हाका ट्यूजडे या सम आपणागे डिलीट जाल म्हूण इंस्टाग्राम डिलीट जाल म्हूण प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस आपणागे विथीन 2 hours डिलीट जाल म्हूण तेको न्ही एक बायबल आहा हांवें तेका वयता आसतना बॉम्बे वयता आसतना एक बायबल दिलोलो आनी तेगे न्ही सगळीं नॉन कॅथलीक फ्रेंड्स आहाय थिंगा सरावंडींग सो तेणी तेगे बायबलाचे जाय जाण अशें करून तेगे बायबलाक चोयन ते म्हणपा लागोली वी वॉन्ट टू रीड द बायबल दे आर मोस्टली लायक पंजाबीज गुजरातीज बी आहाय ती सो लायक मुगे बायन सांगिल्लें नाका डोंट वरी जीजस लव्स यू एंड दे आर नॉन कॅथलिक्स नो दे डोंट नो एंड तेंका देवा खबर कांय खबर ना सो मुगे बाय एकलें कॅथलीक आहा थिंगा हॉस्टेलाक एंड तें शेअर कोत्ता वर्ड ऑफ गॉड सगळ्यांक शेअर कोत्ता ही टेस्टमनी पासून तेणें शेअर केल्या आनी बायबल बी सर्क्युलेट केल्या कांय सांगिल्लें ऑनलायन बायबल घे आनी सगळे नॉन कॅथलीक आहाय तितल्यांकूच दी म्हूण प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस सो गॉड इज युजींग हर एज अ स्ट्रॉंग इंस्ट्रुमेंट प्रेज गॉड थँक्यू जिजस ही सगळी तेंगे कन्फेशन्स आनी सगळी तेंगे जिवीत न्ही सगळें बदललां तेंगे उतरांतल्यान बदललां न्ही आनी देवाच्या उतरांतल्यान बदललां ती कित तोंडांतल्यान कन्फेस कोत्ताय ती बदललां आनी मुगे जिवीत तें चोयन तेंगे जायती नुसोनी तेंगे जिवितां येयली आनीक म्हणल्यार न्ही लायक फाटल्या दिसांनी जेन्ना हांव पानेनो येवपा लागलो तेन्ना हेराल्डाची तेगे इंटरव्यू गेलोलो मुगे बाय गेलो रिगार्डींग डिजिटल आर्ट सो थिंगाय तेगे नेम हेराल्ड कॅफेचे येयलोलें शी वॉज इंटरव्यू लायक एवरीथींग लायक होल तेगे डिटेल्स येयलोले मुगे बाय गेले हेराल्डान गेलो तेगेलो सो जायते म्हाका हे जाग्यार येयन न्हू म्हाका हो जागो सोडपाकू नाका प्रेज द लॉर्ड थँक्यू जिजस वोत येवं मोड येवं पावस येवं जे जाग्यार म्हाका बरेपण मेळटा जे जाग्यार म्हाका देवाचें उतर मेळटा न्ही ती म्हाका पयलीं येवपाक जाय हालेलुया थँक्यू जिजस थँक्यू होली स्पिरीट आनी अशें करून जायती तेगेले ते जायते लायक शायनेस जाता तेगे बोडपणाचे अशें न्हू पूण देव तेका जाय तो वयर काडटा
even last this week each week after Thursday like she was तें बंद नासलोलें थिंग जायतो पावस पडटा म्हणपाक लागलो पूण हांव न्ही एक तांकां पावस पासो पड जाल्यार हांव तांकां कवर कोत्ता जेजूच्या अमलीत रोगतान जेजूच्या अमलीत रोगतान हांव मुगे तिगांयकूय भुरग्यांक कवर कोत्ता wherever हुई वसो पावसा वसो हुई वसो ट्रेन घेवं ऑटो घेवं रिक्षा घेवं बॉम्बे चडशे तेशे मो ट्रॅवल कोत्ता एनी लोकल ट्रेनांकू सो तांकां ती जाणें जीसस प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस इज कवरिंग मी रोखडें तेंगे तोंडांतल्यान भायर सरता कित्याक हांव तांकां गारोको सान तांकां सदांच मुगे जिवितांनी तें चोयना हांव तांकां कवर कोत्ता मुगे तिगांयकूय भुरग्यांक प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस आनी पावस जोट म्हणटरी तें मातशें आपणा लायक फिवरिशी शेक म्हणपाक लागलें हांवें तेका एक मेडिसीन दिल ना बॉम्बे वयता आसतना आनी कोणू जाल्यार आवय आपणागे भुरग्यांक भरपूर मेडिसीन दीन धाडटाली पूण हांवें जेजूचे पातयेंनी एक पासून मेडिसीन दिल ना तांकां सो हांवें म्हणलें बॉम्बे डॉक्टर्स बी कोण ताकाय कांय खबर ना कितें म्हणलें एक वॉटर वॉर्म वॉटर घे ग्लासांक आनी तूं मोड दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस आय एम ड्रिंकींग इट so I'm cleansed in the precious blood of Jesus. I'm healed by the wounds and the stripe of Jesus. So then I modu laile and automatically like te mudbale apne sore throat is gone and I'm feeling active and I'm going to college mukala. Praise the Lord. ती पासून एक मिरेकल जाली ती न्ही अशें कोण कितें बंद नाय बी जालें केन्ना रोखडी फोन मानाय ती पयलीं देवाक घेताय देवा उतर घेताय पयलें मामा मागीर पयस आहा न्हू सो तांकां हांवें सांग पयलें शिकयलां देवा उतर तुमकोडे पयलीं आसपा जाय जेजू तुमकोडे पयलीं आसपा जाय मामा बॉम्बे सान गोंय सान बॉम्बे रोखडी पावपाना हो फोनाचेर रोखडें मेडिसीन जायना न्ही सो तुमी देवा उतर पयलीं घेयाय जेजूचें उतर म्हणटाय तें ओकोत आमगे जिवितांत सो मुगे तिगांय भुरगीं शिकलाय सो प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस दुसरे बायेची टेस्टिमोनी म्हणल्यार 12th पास जाला इवन शी इज कम आउट इन टॉपर्स काल फॅसिलिट जाला नावेली इन द हॉल all go aboard Yamne. So she was facilitated as a topper in the 12th standard. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Why they have gone so high up? Kita uns pauli ituli. Tenge tonache scriptures high. Hokot scriptures high tenge tonache. I have the mind of Christ. I am the child of God. I am the princess of God. Mutaiti. I am the princess of God. I am lacking nothing. Makai ure na muge jivitank. Tieshko murit astai. So second by person topper enzala. Praise the Lord. Thank you Jesus. Third Baba. Praise the Lord. So yes, he is very good in studies, very excellent, smart. आणि तेंगेनी म्हाका केन्ना नॉटीनस अशना घरान अशें मोस्तीपणा अशनाय तोंड कूल इवन जेसेलम टिचींग बी चलताय जाल्यार ती डिस्टर्ब अशें कोन्नाय म्हाका मामा बंद कोर लायक आनी कितें आमगे घरान टीवी आहा बट टीवी चालू ना प्रेज द लॉर्ड no TV in our TV is there but there are no channels operating in our house praise God because we don't believe in the negative news we don't believe any cartoons we don't believe in any news no news for my 3 children get things and vadoli ata burgi ole bai nani कोणी मोटाली serial चोपा जाय ओके serial चोपा मुगे भुरग्या नाल्या मुगे गारो गोइन चोवचे मुगे गारो TV ना means no channels operating I born केला that दोन वर्सांनी praise the Lord so आमगे भुरगीं सगळीं देवाचे उतरान अशी लायक फुल्ली वयताय नो बायलो न्यूज आमकां मेळना कितें जाता बायल्यान नो कितें जाता वी डोंट गेट एनी न्यूज प्रेज गॉड ओनली स्टडीज एंड द बायबल प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी आतां बाबा स्कुला वयता आसतना जायतीं भुरगीं आतां बोरना न्ही फाटले दिसान ती तेंगे पेरंट्स कन्फेस कोत्ताय तेंगे तोंडांतल्यान भिजल्याक जोर येतलो आनी कितें जातलें हांव तशें करून केन्ना कन्फेस करना मुगे भुरगीं जायते फावटी भिजोला मुगे बाप भिजोला बट हांव म्हणटा इन जीसस नेम माय सन माय चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड हांव तेंगे नांव काण माय एन्फ्लाय इज प्रोटेक्टेड माय हेवन इज प्रोटेक्टेड माय स्नो इज प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ जीसस सो ती सारकी कवर जालो हाय ब्लड ऑफ जीसस सो जेजूगे रोगतान तर आमी कवर जालें जाल्यार आमकां खंयचें दुयेंस आमकां लागोंक शकना Praise God, thank you Jesus. They are fully covered. So हांव कसं मुगे हांव इतलें काम कोत्ता गाडयेन आसता घराचें म्हाका केन्ना तोंडी जायना प्रेज गॉड थँक यू जीसस मुगे भुरग्यांक केन्ना तोंडी जायना हांवें केन्ना चोयलना मुगे तोंडी चोयल जाल्यार हांव कॅन्सल कोत्ता इन द नेम ऑफ जीसस इज आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जीसस हांव कमांड कोत्ता हे दुयेंसाक स्नीजाक तोंडेक मुगे भुरग्यांक कसलोच अधिकार ना म्हण मुगे भुरग्यांगे जिवितां भितर सरो सो मुगे भुरग्यांक तोंडी देवांसा भितर सरो प्रेज गॉड कित्याक ती मुगे भुरगीं सगलीं देवागे रोगतान माखलोलीं भुरगीं प्रेज गॉड
अशें कोनी जायते लायक टेस्टिमनी जायते सो इवन मुगे बाबा न्ही लास्ट इयर बरी क्लास मेळोना ऑल नॉटी चिल्ड्रन आर दे सो मुगे बाबा न्ही कोता येना कोणें आपणा तेका डिस्टर्ब बी केलोलें लायक कोणें टीज केलोलें तेका बिलकुल कोता येना इज व्हेरी मिन्स टीज केलो कोता येना म्हळ्यार इज व्हेरी ओबिडियंट बॉय इन द क्लास सो लायक लास्ट इयर न्ही मातशें नॉटी भुरगे मेळ्ळे तेका आनी तो मातशें बेजार जातालो मामा आपणा चाडयताय वसाय सो हांव तांकां सांगतालें कमांड कोर इज दे आर व्हेरी गुड बॉयज बट विकट स्पिरीट आहा म्हूण तेंचे मेडो ओतमो आहा म्हूण तेका हांव कमांड कोर म्हणटालो आनी तो शिकिलो कमांड करपाक आपशीं तोंड जालें तें सो आतां तेका एप्रील मेया सांगिल्लें बाबा सांगिल्लें तूं आतां हे पाटी वील प्रे टू गॉड वील कन्फेस तूं कन्फेस कोर तुगे तोंडांतल्यान से आय एम गेटिंग अ गुड क्लास good anointed class god fearing baba children with me good anointed teachers with me so I teka they confess April May full 60 days confess keltene I'm getting a good class I'm getting good children and no naughty boys are in my class mun and hore mulyar he this time teka bori class mela ek pasun naughty boy last time allalo to ek pasun na praise the lord thank you Jesus सो लायक फुल्ली लायक आम कित कन्फेस कोताय न्ही हांवें मुगे भुरग्यांनी सगळे लायक हांवें शिकयलां कन्फेस करपाक लायक मुगे लायक हांव संवसारी वस्तू हांवें चडशे मुगे भुरग्यांक दिले नाय दो मुगे बायज दे लायक टू ड्रेस अप तांकां न्हेसो जाय जायते बट लायक संवसारी वस्त तांकां हांवें चडशें शिकयलां पूण शिकयता आसतलें बट जेन्ना हांव रेतीरा पावलें पानिनो पावलें पवित्र आत्म्याचे जानवेन हांव भोल्लें जायती कुरपा मुगे येयली न्ही जायते लायक लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स देवागे उतराचे खूब मेळ्ळे म्हाका हिंगा थिंगा धांवच पडना चडशे बट देवाच्या उतराकू मुगे भुरगीं वाडोली आनी देव तांकां वाडोयत चडोयत आसा प्रेज गॉड थँक्यू जीजस हिंगा पंचायता पासून ते आतां सेकंड बाय फॅसिलिटी जावपा आहा ऑगस्ट 15 ऑर समथींग हें आहा सो सगळे देर टॅलंट्स एवरीथींग इज बिलोंग्स टू गॉड प्रेज गॉड थँक्यू जीजस हांव तांकां न्ही दे हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट God's spirit is upon them they have the wisdom of God they have teacher's tongue so like even in the catechism like everybody appreciate my son they saying smart boy मोठा रोकडे yes I said amen praise God किता हांव मुगे तोंडांतल्यान केन्ना नेगेटिव कन्फेस करना मुगे बाबा स्मार्ट बॉय मुगे चिल्ड्रन स्मार्ट बॉय दे इंटेलिजंट म्हणून हांव तोंडांत कन्फेस करता प्रेज गॉड आनी फ्यू स्क्रिप्चर्स हांव न्ही लायक कन्फेस करतालें तेंचेकू first one is Psalm 1 chapter 1 to 3 just read sister सोरेस्पराच्या उपदेशाचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनात नियाळीत आसा वावत्या वाळाचेर देगेक लायल्ल्या रुखाक खाला पोरमोणे जातात फळां आनी कदींच वाहून पडना ताची पानां असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ प्रेज द लॉर्ड ओ स्क्रिप्चर न्ही सारको मुगे भुरग्यां हांव सदांच तेगे जिवितांनी सदांच लायता मॉर्निंग उठोन म्हणटरी हो फर्स्ट स्क्रिप्चर हांव तेंगे नांव काडटा हांव केन्ना म्हणना देवाचो अभिशेक मुगे भुरग्यांचे आहा म्हणना हांव मुगे देवाचो अभिशेक मुगे भुरग्यांचें नांव काड म्हणटा एन्फ्लियाचेर आसा एविनीचेर आसा स्नॉयाचेर आसा तांकां देवान जाणवायेन बोल्लांत सगळे तिगाय भुरग्यांचें नांव काड म्हणटा माय चिल्ड्रन हांव म्हणना सो माय चिल्ड्रन आहा न्ही थिंग स्क्रिप्चराचेर भुरग्यांगे नांव काड आमी कन्फेस करपा जाय कळ्ळां न्हू सो हो स्क्रिप्चर हांव जायते मुगे बायां ती म्हणटाय मामा खूंय अशें कोन्न ते व्हडले बाय केन्ना म्हणटाले बॉम्बे उमके कडेन खूंय वचो जाय भोंवो जाय हांव तांकां स्टॉप अशें करना फोर्स करना डोंट गो म्हूण केन्ना म्हणना हांव सरेंडर करता तें प्लॅन जेजू हातीन आनी हांव म्हणटा ती भुरगीं बऱ्या देव बिराती भुरगीं बारो भोंवतात देव बिरातीची भुरग्यां बरें बसतात हो स्क्रिप्चर न्ही हें करता आनी मागीर 2 दिसांनी ती कॅन्सल कोत्ताय तेंगे ट्रीप वचपा आसलोले मामा कॅन्सल जाल म्हणटाय सो देवान ती कॅन्सल केली प्रेज द लॉर्ड सो देव जाणा कितें वायट जावपा आहा न्ही सो हांव तांकां तापयना भुरग्यांनी केन्ना तापोवपाचें न्हय तापयल्यार आनी डबल कोत्तली तापयल्यार केन्ना जायना सो आमी जाता तितले मोगान तांकां लायक अंडरस्टँडींग ऑफ स्क्रिप्चर दीन तांकां अंडरस्टँड करपा जाय
सो लायक हो स्क्रिप्चर म्हाका जायते मुगे भुरगीं न्ही लायक फेबल पार्टी जावन म्हणटा खूंय भोंव सोदताय तेंका एक ताणणी येतात दुसरी भुरगीं ताणणी घाताय तेंकां या पूण तेंकां हांव कितें कोत्ता हो स्क्रिप्चर म्हूण म्हणटा ती हांवशी पावून जाताय 2 दिसां भितर कॅन्सल जाता प्लॅन प्रेज गॉड थँक यू जीसस फर्स्ट स्क्रिप्चर सेकंड स्क्रिप्चर रोमन्स 10:11 For the scripture says, कित्याक ताचेर भावार्थ दवरतात ती सगळीं कधीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Romans 10:11. Whoever believes in the Lord will never be put to shame or get disappointed. Now, put to shame म्हणल्यार भुरगीं जायते कोणी लोचे पडटाय न्हू पडनाय पडटाय. सो लायक मुगे भुरग्यांनी हो स्क्रिप्चर हांव मॉर्निंग कन्फेस कोत्ता मुगे व्हडलो स्क्रिप्चर आख्खे बोर्ड मुगे हेजें बरयलो आहा स्क्रिप्चर्स बरयलो आहाय. सो हो कन्फेस कोत्ता जे आमी देवाचे विस्वास दवरता ती केन्नाच निराशी वा लोचेक पडचे नाय. आनी खरें म्हणल्यार जायते फाटी म्हणटाय मामा टिचर वॉज सपोज टू से दीस पूण आनी कोणाचे वयता ते गेले सो टर्न जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस. सो ती लोची पडनाय थँक लॉस थँक यू फॉर दी टर्न जाता प्रेज द लॉर्ड. आनी ती मागीर खुशालकायेन म्हणटाय मामा यू नो दीस आपण अशें सफालोले ते टर्न जाले आनी कोणाचे गेले प्रेज गॉड थँक यू जीसस. सो रोमन्स 10:11 रोमन्स 8:31 हे सगळें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें देव जोर आमचे वाटेन आसा आमचेर आड कोण आसत. Romans 8:31 if God is for us who can be against us. So जेन्ना देव म्हज्या भुरग्यांक सांगता आसा तेन्ना जेव म्हज्या व्हडले बायचे दुसरे बायचे बाबा सांगता आसा कोण आसतलो विरुद्ध तांच्या who can be against them. No evil can touch them. Praise God. Thank you Jesus. No evil can hurt them. जायते फावटी मुगे भुरगीं बायक चलयताय पूण ती हो स्क्रिप्चर तेंगे मोती आसता म्हूण नाय बट ती म्हणटाय हू कॅन बी अगेन्स्ट मी वीच व्हेहिकल कॅन बी अगेन्स्ट मी कोण रस्त्या वयल्यान वयतो म्हाका काडटलो केन्ना ती मुडीत वयताय तो स्क्रिप्चर. सो जायते फावटी मुगे बाय बी एक्सिडेंटल्यान साल्वार जाला प्रेज गॉड कित्याक तेंको देवा उतर आहलोलें कित्याक तेंचे विरुद्ध कोणाच्यान हात लावपा जायना कोणाच्यान येवपा जायना नो बडी इज अगेन्स्ट देम बिंदास ती वयताय केन्ना तेंक प्रॉब्लम म्हणटा तें जायना आहलोलें कळ्ळें तुका न्हू. सो बिंदास असो येवप आनी ती फियर म्हणटाय ती तेंगे काडसा केन्ना ना हांवें मुगे जिवितां फियर ना तशें करून मुगे भुरग्यांच्या जिवितान केन्ना फियर दिल ना. ओके 2 Timothy 1:7 इज देयर इन द स्क्रिप्चर ओके प्रेज गॉड थँक यू जीसस. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिसूर करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठाळीन भरता बाबोनीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वळावण्यो दबावंक शक्ती दिता. 2 Timothy 1:7 God has not given us the spirit of fear but spirit of power, love and sound mind. Praise God. Thank you Jesus. So बिरांत म्हळ्यार एक सोयताना गेली हे न्ही स्पिरिट न्ही सो तेंकां हांवें पयले मोतींग घायलो जेन्ना हांवें फर्स्ट रिट्रीट गेले तेन्ना हांवें स्क्रिप्चर्स तेंगे मोतींग घायले सी नो फियर मुगे भुरग्यांक कसलो फियर ना प्रेज गॉड. आनी जेन्ना ती ग्रॅज्युएशन लेवला आन्सर कोताली तेन्ना केसले बिंदास दे वर आन्सरींग द एग्जामिनेशन विदाउट इवन ती कन्फ्यूज जाताली एनी क्वेश्चना होली स्पिरिटा उल मारून ती बिरांत तेंगे अशी नासलोली बिरांत तेंक कॅप्चर केन्ना केलें ना. बायकान वयताली येताली मेनी टायम्स लायक लेट नायट पासून येयलें ती कोणागे बर्थडेज 21st बर्थडेज म्हाका न्ही पयलीं सद्यांनी एज अ आवय म्हाका भिरांत म्हळ्यार कसली नासलोली मुगे भुरग्यांचे कित्याक मुगे भुरगीं कवर्ड अप जालो आहलोली प्रेशस ब्लडान आनी हांव कन्फेस कोतालें म्हाका एक देवान शांतीकायेचें बरें मन दिलां भिरांतीचो आत्मो म्हाका दिलो ना म्हूण. सो मुगे भुरगीं लायक हांव म्हाका हुस्को आसनासलोलें लोकांक जायते आवय न्ही हुस्को कोत्ताय भुरगीं पावलें कितू गो जालो फोन कोत्ताय ती हांव केन्ना हुस्को एश दोन नासलोलें कित्याक म्हाका ती भिरांत अशी ना मुगे भुरगीं बोर भाशेन वयतालीं बोर भाशेन घरा देव तांकां हाडटालो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू होली स्पिरिट. डिओट्रोमी 28 तुझे आड घडल आनी तुमकां दितलो म्हूण पुर्वजांक बासायल्ल्या त्या गांवांत तुमकां सोरेस्पोर देव जायतीं भुरगीं दितलो तुमची गोरवां हीण वाडयतलो
आनी भरपूर पीक दितलो. आपल्या बोल्लोल्या मळबार्थांत गरज त्या वेळार पावस घालतलो आनी तुमच्या वावरार सोळेस्पराचो आशिर्वाद पडून तुमी जायत्या पोरसांक वायट दाखयतल्यात ताची तुमकां गरज आसची ना. आयज तुमकां दिता त्या सोळेस्पराच्या सगळ्या कायद्यांक पाळो दिशात जाल्यार सगळ्यांक तुमकां बरी सुटका मेळटली आनी खंयच लुकसाण जावचें ना. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. भुरगीं मुलांनी एक देवाचें देणें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आनी हांव सारकें हुशाल म्हाका इतली बरी देखीची भुरगीं फावो केल्यान म्हूण तेणी तेंगे जिवीत न्ही सारकें फूल आतां लायक सिन्स हांव मुगे देवाच्या उतरान भितर चलता आसा तेंगलें जिवीत फूल देवाच्या उतरांतू आहा. कन्फेस कोताय ती लोकां आतां ते स्क्रिप्चर्स न्ही तांकां प्रिंट आवट करून बाये तांकां नॉन कॅथलिक्सांक दिवपा लायलो. प्रेज द लॉर्ड. नाव शी इज गोइंग टू सर्क्युलेट द स्क्रिप्चर्स टू एवरीबडी नॉन कॅथलिक्स. एटलीस्ट 10 तरी गर्ल्स हाय तेज बरी थिंगा एक पासून कॅथलीक ना सो ते आयज तांकां स्क्रिप्चर्स दितले. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते वरवीं न्ही जायतें बरेपण तेगले जिवितांत ते अनुभवता. Without my prayers, yes, of course, my prayers are there for them, but ती तेंगे कन्फेशन तेंगे तोंडांतल्यान कोत्ताय. कन्फेशनांतल्यान जाता, नॉट एनीथिंग. कन्फेशन तोंड तेंक खबर आहा, तेंक ती जाणाय ती मुगे भुरगीं न्ही सोंपोवणी रोखडी अशें करून उलोवपा न्ही ते 2 पाटी चिंतून उलयतली कितें उलोवपा जाय तें. आनी कोणू नेगेटीव उलयता न्हू तेंकांय ती सांगताय पळय स्क्रिप्चर तिणें एक्सप्लेन कोत्ता मुगे व्हडले बाय. सो तेजे न्ही चडशें लायक देवान तेका चडशें एक देणें अशें देवान दिलां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. सो हांवें पयलीं चेंज जालें एज हांव चेंज जावना. देवाच्या उतरान म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें आनी हांव पानिनो रिट्रीटाक येयलें तेदो हांव चेंज जालें. फर्स्ट हांव चेंज जालें तेदोना मुगे सगळीं भुरगीं चेंज जालीं. नाजाल्यार मुगे भुरगीं चेंज जावपा नासलीं. हांव तें फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट देवाची हें फ्रुट्स मुगे हितून जिवितांत पयलीं चोयल तेमी जॉय पीस लव सगळीं फ्रुट्स न्ही देणी न्ही ती सगळीं मुगे जिवितांत पयलीं चोयल तेमी. मामा बेजार जायना, मामा राग येयना, मामा पासेंस आहा. कितले मामा ट्रबल केलो पासून चोय म्हाका जायते फाटी न्ही एनिमी तेंचे येयन पासून म्हाका जायतो चाडयला पूण हांव चाड नासलोलें. हांव कूल रावतालें कित्याक म्हाका देवाचें उतर आहलोलें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आनी लायक इन द स्टडी वायज एवरीथींग दे आर फ्लरिशिंग. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. आनी मागीर ती स्लोली तेंगेले जिवितांत सेम फ्रुट्स येवपा लागले. सेम दे आर इन पीस जॉय लव. ती म्हाका इतलो आदार दिताय धीर आदार दिताय. मामा लायक नाव दे आर प्रिचींग इन तेंक पासून देवा हें येता उलोवपा लायक हाव मामा इज टॉकिंग. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हांव मुगे नेबर्सां पासून थोडे शेअर कोत्ता लायक मुगेली टेस्टमनीज हांव दिता. मुगे बाये कितको देवान वयर काडलें कितको ती हेतू व्हडले पावंडाचेर पावली सो हांव शेअर कोत्ता मुगेले नेबर्सांक. सो सगळीं नेबर्स म्हाका बरी आहाय म्हणटरी हांव तांकां शेअर कोत्ता. लिटल बाय आय गीव द वर्ड ऑफ गॉड टू अदर्स. आय मिनिस्टर. आय स्टार्ट केलां मिनिस्टर करपाक बट लायक जायती मुगे जिवितांत म्हाका टेस्टमनी दिश्टी पडले न्ही देवान म्हाका विस्मितां दाखयलें न्ही सो हांवें ती म्हाकोडे धरूंक जायना. हांव लिटल बाय लायक कॅथिकिस्ट. आय एम अ कॅथिकिस्ट इन द पॅरिश. हांव मुगे कॅथिकिस्टांक शेअर कोत्ता or something like on the streetaचे पासून कोणाय लायक प्रेज गॉड आय एम फायनान्शियली ब्लेस्ड. आमेन. थँक यू जीसस. या म्हाका एशें कोन्न म्हाका न्ही संवय आहा कोणाकू एशें कोन्न गरीबां कोणाकू एशें कोन्न दिवपा टू सॉ सीड लायक कोणाकू लायक लेबरर्स ओ कोणाकू म्हाका रोखडें काडीज येता रोखडें तांकां दिवपा ओ कितें दिवपा. सो फायनान्शियली देवान म्हाका जायतो आशिर्वादान बोल्ला. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. आनी अशें करून मुगे जायते टेस्टिमनी. सो लायक लास्ट सिस्टर एलिजान आनी एलिफान टेस्टिमनी दिलो न्ही मुगे एक डिजायर येयलो म्हाका लास्ट संडे. हांवूय टेस्टिमनी दितोलें. हांव एक इमॅजिन केलोलें हांव एक मायक घेवन हांव मुगे घाराको गेलें आर्शाको रावलें मायक अशें करून दवरलो आनी म्हणलें हांव टेस्टिमनी दितोलें. प्रेज गॉड. आय वॉज इमॅजिनींग एंड दॅट डिजायर न्ही द स्ट्रॉंग डिजायर येयलो म्हाका. सिस्टर एलिजागे हितू विजमिता जाल्यार मुगेले जिवितां हितूली विजमिता जातली. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो डिजायर न्ही हितूलो फास्ट फुलफील जालो. आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. सो हांव ब्रदर रेमंडाकूय लायक कालसाच्या कॉलेजान आर्गां दिता. देवाक आर्गां दिता. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली मुगे टेस्टमनी मुगे भुरग्यांची टेस्टमनी शेअर करपाक.
आणि तुम्ही न्ही एक होप सोडनाकाय लायक पेरंट्स न्ही आय वॉन्ट टू एक संदेश दिवपाक सोदिता एज आवय आसाय भुरगीं नॉटी आसताय भुरगीं कितें आसता पूण तुमगे तोंडांतलें उलोयनाकाय सांगनाकाय आपणागे भुरगीं नॉटी आहाय म्हूण कोणा सांगनाकाय तुमगे गूट तूं कडेन दवराय लोकां वाऱ्यार गायनाकाय ना मुगे भुरगीं शिकना ना मुगे भुरगीं कित्याक हें सांगून तुमकां कितें मेळटा काय मेळना प्रेज द लॉर्ड तुक लॉस तूं कितें बरोपण देवान दवरलो हा तें तुका मेळपाना सो हांवें जेन्ना हांवें देवा उतर मेळ्ळें म्हाका एमरल्ड ग्राउंड्सान JCL टिचिंग्सा मेळ्ळें हिंग पानिनो पासून मेळटा तेन्ना लायक हांवें कंट्रोल केलें आय पुट अ झिप फॉर माय टंग फर्स्ट आय डीड झिप हांवें क्लोज केलें हांव आनी केन्ना कोणा कडेन उलोवपाना म्हूण म्हगे भुरगीं बरीं हुशार तेंचे हांव कन्फ्यूज करतालें आमकां जाय ती संवय हा पेरंट्सांनी लोकां सांगताय लोकां सांग कांय मेळना नेगेटीव उलोवन कांय मेळना मुगे भुरगीं दुयेंत हाय जोर येताय तशें कोत्ताय पेरंट्सांक जोर येताय भिजताय आनी रियली एबसेंट आसताय ती सो वेन यू से माय सन इज स्ट्रॉंग हेल्दी परफेक्ट जाल्यार युअर सन वील बी स्ट्रॉंग प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस सो लायक हांव तेश एज आवय न्ही हांवें मुगे कंट्रोल केलें मुगे टंग हांवें मुगे बिहेवियर चेंज केली मुगे चेंज केलें लायफ जे चेंज जायन आसलेलें इतले वर्सां एटलीस्ट 42 years प्रेज गॉड थँक यू जीसस like within 1.5 years it got changed amen praise god thank you jesus आणि म्हाका ब्रदर रेमंडान एक सोंदिली लायक शेअर करपा मुगे टेस्टिमनी सगळ्या मुखार तुमचे दवरपाक व्हेरी थँकफूल टू हिम एंड ऑल द थँक्स एंड ग्लोरी टू द ऑलमायटी जीसस फॉर ब्लेसिंग मी अबंडंटली एंड जायती आनी रावतान जायती मिरेकल्स मुगे ऑन द वे आहाय प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस परतून येतोलें टेस्टिमनी दिवपाक प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आनी प्रिचर तयार जालो एवरी संडे आमकां एक मेवता प्रेज गॉड आतां आमचो भाव कामयाब बोलता भुरग्यांचे टेस्टिमोनियल्स वो भुरगो हांगर पानिनोन जर्मनीक वयच्या आदी हो जर्मनीक रिप्रेझेंट आमचे इंडिया देशाक रिप्रेझेंट केला तेणें आनी हो हांगर येयल्लो पानिनोन वयच्या पयलीं पेंटिकॉस्ट संडे इट वॉज न्हू पेंटिकॉस्ट संडे येयल्लो तो हांगर आनी त्या दिसा तो आमी मागणें केल्लें देवाचें उतर आमी तो वयच्या पयलीं आमी थंय धाडलेलें की तो वयता थंयसर फेलीत जातलो गोल्ड मेडल घेवन तो येयला आनी वयता थंयसर भाव भयणांनी ताका फेलिसिटेट केला CMन फेलिसिटेट केलो आमच्या बिस्मान ताका फेलिसिटेट केलो इगोर्जेन ताका फेलिसिटेट केला पंचायतीन ताका फेलिसिटेट केला वयता थंयसर तेजें फेलिसिटेशन आहा कित्याक तेज्या सिस्टरीन आतां म्हटलां जेजा वांगडा देव हा तेज्या आड कोण येवंक शकता तेज्या वांगडा देव आसलो देवाचे उतर पयले गेले आनी मागीर तो गेलो प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस आनी ही तिजी तेजो नीस तो आनी तिका सांगोनी देवाक आर्गां दिवन प्रेज गॉड Praise God. देवा अर्घानिता ह्या म्हज्या भावाच्या चेडे पासत मेथला पासत कित्याक जेन्ना तो ल्हान आसलो न्हू म्हजो भाव एक्सपायर जालो आनी ताका एक आवय कशी हांवें ल्हान सपोर्ट केला इस्कुलाक गेलो तेन्ना टिचर म्हणून बेश्टो इस्कुलाक रावनासलो भायल्यान भोंवतालो सर भायल्यान भोंवताले मागीर तेगे टिचर क्लास टिचर म्हणून जालें मागीर ते कितें तर कर न्हू तूं तो रावना इस्कुला भायल्यान भोंवता ग्रावंडार भोंवता मागीर सगळे मुगे पेरंट्स आसले आनी पेरंट्सा कडेन सगळे कडेन सजेशन केलें म्हाका कोणेंच हेल्प करूं ना मिन्स आमी ताका दुसऱ्या इस्कुलान घालया अशें म्हणून म्हाका हेल्प करूं ना
हांव गेलें जेजू कडेन हांव तेन्ना काम करतालें इगोर्जेन सेंच्युरी ऑर सेंट जोसेफ हांव थिंग काम करतालें आनी ल्हानपणीन हांव कामां वयता तेन्ना देखून ती दोगांय तो आनी भयण तेगेली म्हजे सायडीन आसतालें ऑफिसान म्हजे बराबर काम करतालें एक्सप्रेसांक आनी लोक विचारतालो ती कोण तुगे भुरगीं हांव म्हणटालें हय आनी जेन्ना हांवें मुगे माय पायारली तेंकोडे विचारलें तेका दुसरे इस्कलान घालपा लागून ती म्हणूंक लागली म्हाका नाका घाल नाका हांवें म्हणलें जेसू तूं म्हाका वाडटा पळय तें कितें करूं तें कितें तेजे भाशेन मुगे एक भयण आहा ल्हानशी शी इज मेंटली रिटायर्ड तेजे भाशेन तेजे पासत हांव झगडटालें पूण मुगे पेरंट्सांक हें नासली नॉलेज नासली देखून म्हाका तेगे जिवितान म्हाका कांय करूं मेळना चिंतलें तें वाडटालें तें दुसरी भुरगीं कोत्ताय तें आपुणूय करूं सोदतालें हांवें म्हणलें तितली तेगे तरी पूण हांवें ट्राय केलें पूण तेगे कांय जावना म्हजी एज जाली अशें जेन्ना तो येयलो म्हगे जिवितांत हांवें म्हणलें ती कोणें म्हाका सपोर्ट करूं ना न्हू हांवें म्हणलें फादरी फुडें गेलें फादर म्हाका तेका इस्कलान घालूचे हांव तुजे बराबर म्हणून लागलो हांव सपोर्ट करता आनी मागीर तेका हाडलें सेंट झेवियर ओल्ड गोवा स्कुलान घालो स्पेशल स्कूल थिंगा तो करूं लायलो तेका हांवें बोर्डिंगां दवरून सो मी कोत्ता टिचर दोग सिस्टर आहल्यो ती आपूण तेणी सिस्टर मोनिका सिस्टर मीना ती सिस्टर मोनिका प्रिंसिपल आहली तेणी केअर केलो बोर्डिंगां दवरलो हांव एवरी वीक वचून पळयतालें तेका कोत्तालो प्लस मागीर हांव काजर जालें काजर 2015 हांव काजर जालें तेन्ना मागीर देखून हांव वचून तेका केअर घेतालें वचून पळयतालें बोर्डिंगांत हांव हाडटालें आनी मुगे घोवान म्हाका सपोर्ट केलो फूल सपोर्ट केलो म्हजे बराबर दोगांयकूय तेका आनी तेगे भयणीक सपोर्ट खूब केलो बराबर मुगेले घोव आसतालो ते करून मागीर एसएससी तो सगळें कोत्तालो हेवपाचें सगळें जेवपा बीन सगळें हांव रांदून बीन घालून धाडटालें कितें वयता तेन्ना हांव तें करून दितालें टिफिनां हें करून भायल्यान कांय दिनासलें आनी जेन्ना सिस्टर म्हणून जाल्यार तूं भिनाका आमी हें न्हू तूं एक माय आनी आमी दोगांय आयज तेका बरोवपा जायनासलें बरोवपा पेपर बी करून म्हाका बेजार येता अशें म्हणूंक लागलो जेन्ना हांव काजर जायन 2015 काजर जायन मुगे सासूमायन म्हाका कालाकोट रिट्रीट जातालो थिंगा वयली आनी पयलीं म्हूण तूं हांव कामां वयता थिंगा म्हाका म्हणूंक लागलो पापा जॉन्सना खबर सांगता मिन्स तो प्रोटेस्टंट अशें म्हूण हांवें म्हणलें जेन्ना काजर जालें मुगे घोवानी सासूमाय ती वयताली हांव गेलें म्हणलें हांव येना कित्याक तो प्रोटेस्टंट न्हू काय म्हणलें म्हाका फादरीन सांगलें प्रोटेस्टंट म्हूण हांव येना म्हणलें जेन्ना हांव गेलें खूद गेलें हांवें चोयलो पापा जॉन्सन तेर्स कोत्ता सगळीं कोत्ता तेन्ना म्हाका तें देवाचें उतर म्हाका मेळोलें आनी तें मेळोन हांव तेका तें लूक फॉर 18 जेन्ना तो तेका मोग मेळून आहलो कित्याक तेजी मम्मी भायर आसताली आनी ल्हानपणीसान हांवें तेका वाडयला म्हणजे माय बाय तेंच्या आदारान आनी हांव तें उलयतालें तेजेर I mean, look for it in the Spirit of the Lord is upon Manfield and the favor of God is upon him. The Spirit of the Lord is upon Manfield and the Spirit of Jesus is anointed. The Spirit of the Lord is upon Manfield. My God has anointed Manfield and filled Manfield with Jesus' love and set Manfield free from all evil spirits. मागीर तो एक करून 10th पास जालो 10th जावन 12th आतां 12th जावन तेगेली 75% घेवन तो पास जालो 12th ते जावन आतां तो सिलेक्ट जावनूय तेका जायत्यो राटावळ येताल्यो म्हणजे पयलीं तेगेली हांवें सर्टिफिकेट IQ टेस्ट केल्लो IQ टेस्ट करून तेका 71% मेळ्ळी सर्टिफिकेट जेन्ना म्हाका एडमिशन करूंक लायलें तेन्ना 71 तेगेली पर्सेंटेज मेळ्ळी ती सर्टिफिकेट आनी आतां तो सिलेक्ट जालो तेन्ना म्हाका गव्हर्मेंट म्हणूंक लागली ही सर्टिफिकेट तेगेली कोंता येयना म्हणूंक लागलो मागीर परत हांवें लूक फॉर 19 स्क्रिप्चर्स वय थिंगा हांव मिन्स म्हाका आडकोड येतालो तेगे हेका लागून मिन्स सगळीं भुरगीं सिलेक्ट जाताय तो हें जायना जालो मागीर तो म्हणूंक लागलो म्हाका अमके भाशेन जाता हें जायना म्हाका दुसरी सर्टिफिकेट हाडून लायल्या तरी पूण हांवें ट्राय केलें वयची न्ही पयलें मिनिस्टरा फुडें वच म्हणूंक लागलें म्हाका तेगे मिन्स लेस देन IQ तेगेली 71 मेळपा लागून तेज पयलीं आतां 2007 22 तेगे परत IQ टेस्ट केलो तेन्ना
तेन्ना तेगेली 73 मेवली आनी सिस्टर म्हणटी म्हणूंक लागली म्हाका अनालिया तेगेली ती ई सर्टिफिकेट 73 आहा न्हू ती कोता येवपाना तेगेली लेस देन तेका 70 जायी अशें म्हणूंक लागली चिजर का हांवें मागीर कितें म्हणलें सिस्टर हांवें ट्राय केली मिनिस्टरा फुडें गेलें मिनिस्टर म्हणूंक लागलो डॉक्टर्सा फुडें गेलें ती म्हणूंक लागली कांय जायना हांवें म्हणलें चिजू तुजें जायना कांय ना आनी तुवें म्हणला तेका प्लॅन हा जेरेमाया 29:11 यू हॅड अ प्लॅन फॉर मॅनफील्ड लॉर्ड म्हणलें एंड आय ट्रस्ट यू विथ ऑल माय हार्ट लॉर्ड म्हणून सांगलें आनी तेणी 71% पयलींची तेगेली सर्टिफिकेट आहली तेजी तो सिलेक्ट जालो आमच्या मनी वचून येयलो चिसू आनी जेन्ना आतां जर्मनी वचून देखून जर्मनी वचून तेगेली सिस्टर आहली तेजे बराबर ते जेन्ना गेम आसताले तेंगेले एक गेम जिखले जाल्यार एक गेम हें जातालें आनाल्या तूं माग तेजे पासत मागीर लूक हांवें तेगे चड स्क्रिप्चर्स यूज केले नाय फकत लूक 18 and 19 एंड प्लस मॅनफील तेका हांवें म्हणूंक लायलें बाबा तूं म्हूण आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट आय कॅन डू ऑल थिंग इन क्रायस्ट तेका म्हणूंक लायतालें रोजरीचेर म्हणूंक लायतालें प्लस हांवें तेका रिकॉर्डिंग करून धाडलें बाबा प्लस कन्सर्निंग बरी आनी ती म्हूण तो कोत्तालो बाबा वयची न्ही पळय देवा आर्गां दी कितें जावं आर्गां दी तीच भशेन तेगेलें हांव कितें ती करूं वयता जेन्ना ते गेम आहा कितें आहा एक म्हयनो मागीर सुमार हांव देवा आर्गां दितालें कंटिन्यूस प्लस हांव मिसा वयतालें पिसा तेजे पासत मागतालें मीस ऑफर कोत्तालें तेका आनी जितलें देवा आर्गां दितालें तो कोत्तालो सगळें ना जाल्यार कितें म्हणटा ती म्हाका जायना बेजार येता सिस्टर म्हणटाली भायर चोय गो तेका ते कॉन्फिडन्स दी न्हू तुज्यान जाता तूं सांबाळून येयला तेका इतलें केलां तुवें आनी तुवें घायलें तुवें जें तुवें बीं घायलें तें चोय देवान तुका सपोर्ट जालें जेजू सारकें आनी ब्रदर आनी जेन्ना यूथ रिट्रीट आहलो तेन्ना हांवें तेका एकल्याक धाडलो बाबाचें तिया आसत ना आसत म्हणून सांगलें पूण जेजू आसतलो तुजे बराबर जेजू सोडनाका जेजू आर्गां जेजू महिमा जेजू बाखाने तूं मूड देवा उलमा पवित्र आत्म्या उलमा तो तुका पावतलो आतां देखून जर्मनी वचून येयलो बाबा जेजू आर्गां केलें ब्रदर तेणें जर्मनी एकलो वचून येयलो आनी देवा आर्गां दिता कित्याक आमच्या घरान कोणी कांय करूं ना आनी एक हें शे म्हाका तेजें मीन्स भावनान मुगे भावान सदां सुशाल जातालो आनी सगळीं तेजो जीव आहलो आनी देवा आर्गां देवान तेका जेन्ना तो ल्हान ते कोणें कोन्ना आनी आयज देवान तेका वयर पावयलो आयज सगळीं सलाम म्हणटा Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाव भयणांनो देवाचो फावर कितकी जाणां जर्मनीक पावल्या कितकी जाणां जर्मनीक पावल्या जाणून देवाचो फावर तो पावून येयलो हो देवाचो फावर आनी देवाचो फावर आमी आमच्या आख्खे जल्मान हाडूंक शकना तो एका दिसान देवाचो फावर हाडूंक शकता हो देवाचो फावर आनी कोण बरोवन घेता नाल्यार हे स्क्रिप्चर बरोवन घेया तें सिस्टरीन सांगला पळय तो आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट 1 Corinthians 12:27 1 Corinthians 12:27 I have the mind of Christ 1 Corinthians 2:16 I can do all things to Christ Jesus who strengthens me Philippians 4:13 very important भाव भयणांनी हे स्क्रिप्चर म्हणटा आनी हांवें जायते टायम म्हाज्या चेडवाचेर टेस्टिमनी दिल्या आनी ह्याच स्क्रिप्चराचेर व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो भुरग्यांक लागून की आयच्या दिसाक पळय भाव भयणांनी देवाची मांडणी भयणीन भुरग्यांची टेस्टिमनी दिली कशी भुरग्यांक देवाच्या उतरान वाडयली ह्यो भयणीन आपणाच्या लिजाची दिली ही
देवाच्या उतरान तेणें जैत मारलें. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. देवाक आर्गा. आनी भाव भयणानो, वयच्या पयलीं हांव वेट सगळीं ह्या भुरग्याची नात फुडें करात. सगळीं ह्या भुरग्याची नात फुडें करात. जेजू ह्या भुरग्याचेर हांव तुजी मागणी उलयता. हेका लोक स्पेशल चिल्ड्रन म्हणटा. जेजू आयच्यान हो स्पेशल ना, हो एब्सोल्युटली नॉर्मल भुरगो म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. Hallelujah. Amen. तेका तुवें इतकें इंटेलिजन्स दिला की ह्या भुरग्याक तूं ह्या संवसाराच्या ईच अँड एवरी कंट्रीन तूं वतलो. Praise God. Amen. कित्याक तुजो फावर देवा एका दिसान हाडूंक शकता जे आमच्या लायफान आमी पळोवंक ना. ह्या भुरग्याचेर तुवें तुजो फावर सोडलाय म्हणून देवा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Amen. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. थँक यू जीसस. आमची भयण आयज देवाचें उतर दितली. भाव भयणानो, जायतीं जाणां हांगा देवाचें उतर दितलीं आनी आमकां जायत्या जाणांनी देवाचें उतर दिल्लें. आतां 3 जाणां ऑलरेडी तयार जाल्या. हे भयणीन म्हणटू दिल्लें पयलीं. आतां सिस्टर विल्मा तयार जाल्या, सिस्टर आलिका तयार जाल्या, सिस्टर एलिजा तयार जाल्या. आनी तुमीय जातलीं हांगर येतात पळय ती. कित्याक शिकता पळय तीच जातलीं न्हू. आनी तुमकां शिकोवपी कोण? पवित्र आत्मा. आनी पवित्र आत्मा तर शिकयता, नाजाल्यार त्या तुज्या मनांतले केन्नाच भायर वयचें ना. कित्याक तो तुज्या भितर जियेता. Amen. उगडास करतलो. आनी हांव सदांच सिस्टर जॉनिनाक म्हणटालो, हो लिवींग बायबल. हेका न्ही बायबल कित्याक जावं, हे स्क्रिप्चर तिच्या तोंडांतल्यान अशेंच भायर येताले. आनी हांव चिंतालो ही भयण अशी कशी स्क्रिप्चर म्हणटा. आनी म्हाका एक येना आनी हांव देवाचें उतर परगट करता. म्हाका एक स्क्रिप्चर उगडास उरना, पूण हांव देवाचें उतर परगट करता. आनी ही सगळीं जाणां. पूण भाव भयणानो, जितकें देवाचें उतर परगटूंक लागलो, स्क्रिप्चर गेल्यान भितर रोमले, काळजान गेल्यान रोमले. आतां तोंडांतल्यान अशेंच भायर येता. Praise God. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. तर आमचे भयणीक तावयांची भेट दिया. भाव भयणांक भुरग्यापणाक सांग देवाचें उतर दिता. आनी ह्या वयार तर देवाचें उतर दिता भाव भयणांनी. नाल्यार चिता देवाच्या उतरान कितको फुडें तिचो फ्युचर आहा पळय तो. कितके जाणांक जेजू लागीं हाडटले. भाव भयणांनो, स्वर्गार गेल्या उपरांत आमकां जेजू एक क्वेश्चन विचारतलो जोडटेच्या दिसा. तुवें म्हाज्या खातीर म्हाजें उतर कितक्या जाणांक सांगलां. आनी ही भयण म्हणटली, हे म्हाज्या फाटल्यान आहा तें सगळें म्हाजें. Praise God. हे म्हाज्या फाटल्यान आहा तें सगळें म्हाजें. कित्याक आमकां ती लायनीन उबे दवरतले. देवाक आर्ग हे भयणी खातीर. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हाका ही संदी ब्रदरान दिली 2 विका फुडें. 2 वीक पयलें म्हाका ब्रदरान सांगलें एक ल्हानशें टिचींग दी म्हणून. हांवें कांयच तयार करूंक नासलें एक्चुली. 2 दीस फाटीं हांव अशेंच बायकार वयतालें. आय वॉज रायडींग माय बायक. आनी तेन्ना हांवें अशेंच नियाळ केलो, होली स्पिरीट, आय सेड, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू टीच? What you want to teach through me, because nothing that comes out of my word, out of my mouth, let be my word, but your word. Then Ocean's Holy Spirit म्हज्या मोतीन घातलें, the joy of the Lord is my strength. And तेन्ना actually तुका सांगतलें म्हणल्यार I didn't even know that it's a scripture. Praise God. Praise God. I didn't even know it's a scripture. And I was चिंतून बसलें, what do you want me to speak about? You know, the joy of the Lord is my strength. Then म्हाका Holy Spirit definition दिले, what is the meaning of joy? What is the meaning of joy? Joy, sister मातशें वाचता definition, brother. Knowing the end result from the beginning. Joy is an attitude of the heart. Praise God. Praise
knowing the end result in the beginning. आणि कालच्या दिसा, ओके, दिस इज द ओनली थिंग आय गॉट. कालच्या दिसा ब्रदरान म्हाका मेसेज केली आनी विचारलें तुजें टॉपीक कितें जावन आसा. इमिजिएटली आय रिप्लायड आनी ब्रदरान पोस्टर तयार केलो. And in the poster, brother mentioned Nehemiah 8:10 reference. I was like, is this a scripture? Praise God. So tenna maka, I just got goosebumps. Like I didn't even know it was a scripture. It was a revelation from Holy Spirit. And then the things that were coming to my mind is the joy of the Lord is my strength. Joy is knowing the end result. From the beginning. आणि जेन्ना आमी बायबलांत नदर मारून पळयल्यार आमकां जायती एग्जाम्पलां मेवताय. ओके, and today is such a beautiful day. If I go to see testimonies after testimonies, आणि पयली testimony as I was listening to Sister Wilma, I felt everything is so relevant to the topic because जेन्ना ते उलयताले, जेन्ना ही बोन उलयताली right from the start, you know what she said? Even though there were difficulties in my life, I continue to remain focused on Jesus. म्हजी नदर देवा वयल्यान वचोंक ना. जेन्ना ताणें आपणाच्या चेडवाची खबर सांगली रिगार्डिंग द जॉब, ताणें सांगलें, ताणें विजन केलें. हपाकूक तूं आमकां सांगता न्ही विजन करपाक, आनी तुजी नदर त्या विजनार दवर म्हूण सांगता. तें विजन सारकें जातलेंच. तूं फक्त भावार्थान विथाउट डाउट तूं भावार्थान त्या विजनाचेर तुजी नदर दवर. हांगा थंयसर पळय नाका. ना हे भयणीचें चेडूं आसलें, तेणें इंटरव्यू आन्सर केलो. तेणें सांगलें आपणा उमकी सॅलरी जाय. ताणें सगळें विजन करून दवरलें. नाव आमकां कितें जाता, वी वॉन्ट इन्स्टंट रिजल्ट्स. जेन्ना आमी चिंतता ओके आमचें सगळें आय हॅव द परफेक्ट क्वॉलिफिकेशन, आय एम सो गुड, दीस दॅट, वी वॉन्ट इन्स्टंट रिजल्ट्स. पूण हे भयणीन भावार्थ आपणाचो हालोवंक ना. इट टूक हर 20 days, but not even a single day she said that she gave up. आनी तिणें कितें केलें, हे भयणीन कितें केलें, she told another thing that which really we have so much to learn from so many people over here. And every day आमकां जेन्ना टेस्टिमनीज येता तेन्ना आमकां सगळ्यांक एक खुशाल खायची खबर, because we have so much to learn from them. Let us learn from both the testimonies only today. Let us relate the topic today on that. हे भयणीन कितें सांगलें, आपूण पयलें हें देवाचें उदर आपणायलें. आपूण आपणायलें. आमी कितें करता मोस्ट ऑफ द टायम, मोस्ट ऑफ द पीपल जेन्ना आमी रितीना पळयता, वी कम विथ आवर प्रॉब्लम्स एंड वी वॉन्ट इन्स्टंट सोल्युशन. आनी इन्स्टंट सोल्युशन मेळना तेन्ना कितें जाता, आमी निराशी जाता. देन वी गो टू डिफरंट प्लेसीस, हांगा थंय सोरयता, बिकॉज वी डीड नॉट गेट आवर रिजल्ट्स. देवाचें उतर कितें सांगता, तूं जेन्ना एक विजन करता तेन्ना तूं विजनाचेर तुजी नदर दवर. ती नदर हालय नाका. हे भयण सांगताली न्ही, पानिनो ते पयले आयले नोव्हेंबरान, आनी जेन्ना ती आयली नोव्हेंबरान ताचे पयले लायक ऑल अदर्स आमी सगळीं वयतालीं ते भाशेन हांगा थंयसर वयतालीं. आनी when we don't get what we want, we just keep wandering. ते भाशेन हे भयणीची परिस्थिती आसली. पूण जेन्ना तिका when she came to know about the जिने उदक तिचे भितरूच आसा, जे जिवे उदकाची बांय तिचे भितरूच आसा, तिणें हें उतर आपणायलें. फर्स्ट थिंग आपणायलें. ते दुसऱ्यांक इंस्ट्रक्शन सांगून दिवंक बोंक ना. जोरी तिचे 3 भुरगीं आसा, शी कुड हॅव इजिली सेड ओके आपणा देवाचें उतर मेळना, तांकां करेक्शन करपा लायक तूं अशें कर तशें कर, देवाचें उतर अशें सांगता तशें सांगता. शी कुड हॅव इजिली करेक्टेड देम बाय कमांडिंग. बट तिणें कितें सांगलां आपणाच्या टेस्टिमनीन, आपूण आपणायलें. आपूण आय स्टार्टेड लिव्हिंग द वर्ड ऑफ गॉड.
आपूण तिच्या भुरग्यां वांगडा मोगान वागूंक लागले. And when her children started looking at her behavior, Are, my mother is not behaving this way. I'm irritating my mother. My mother is behaving in love. जेन्ना तिच्या भुरग्यांनी तिचे वागणूक, the way she was behaving, तिचो मोग जेन्ना पळयलो, तेन्ना तिच्या भुरग्यांकूय तें देवाचें उतर इनडायरेक्टली प्रीच जालें. तिका सांगपाची गरज पडोंक ना. Of course she told them, but she didn't have to command them. She had to just live the word of God, and through her action, तिच्या ॲक्शनांतल्यान तें उतर ताच्या भुरग्यांचेर गेलें, ताच्या भुरग्यांच्या काळजांत तें रिगलें, and the word of God was sowed in their life. आनी तिची भुरगीं, they are blessed. Her household is blessed. As you'll have seen all the 3 children she has mentioned, no? आनी ते 20 दीस तिच्या चोडवाचे ते जॉब जावंक ना. 20 दीस she could have easily gotten into unbelief, worry. आमी सगळीं कोत्ताय न्ही. Everybody gets into unbelief जेन्ना आमकां जें मागता तें मेवना टायमार. But this sister, what she did? 2 दिसा ती उचारीत रावली, confessing. जेन्ना तूं 2 दिसा देवाचें उतर उचारीत रावता तेन्ना कितें जाता? मोनाची नोसोणी जाता. Can I say, if हांव पानिनो every Sunday येता आनी उरलेला दीस हांव कांयच करिना, okay? Can I say I have received the word of God and I am the word of God person? No, I cannot say. मोनाची नोसोणी सदां जावपाक जाय. Only पानिनो येतेन्ना न्ही, every day. Here आमी जे आमचे बी जे आमकां देवाच्या उतरा वरवीं जे आमकां बी मेवता, ते बी हांवें म्हज्या जिवितान हांवें वोपूंक जाय आनी दुसऱ्याच्याय जिवितान हांवें वोपूंक जाय. ती सिस्टरीन सांगलां पळय, द वे शी इज ट्रेनिंग हर चिल्ड्रन. सी, तिचे चोडू द हॉस्टेल वेर शी स्टेईंग, तिचे बरोबर सगळीं नॉन क्रिस्टियन पीपल आर देर. तिणें तिच्या चोडवाक कितें शिकयलां? टू सो सीड इन अदर्स लायफ. फ्रीली वी हॅव रिसीव्ड, फ्रीली वी हॅव टू गिव. काय बरें शिकप. मोस्ट आमच्या जिवितान आमचे पेरंट्सांक, लायक टुडेज जनरेशन, आज सांगता फक्त भुरग्याच्या फाटल्यान लागल्यार लिसोंग करपाक. यू हॅव टू गेट दीस ग्रेड, दॅट ग्रेड. Grades will come. When you consider God as your strength, your grades will follow. You will get top grades, because we have another testimony. Second testimony is another example to show how God can lift you from nowhere to whatever you can think of. Praise God. We have amazing testimonies today to to learn from. Jenna tu devacha utra poilo zago dita. Even I'm not saying studies are bad. Studies you have to do, but first give preference to word of God, and the word of God will guide you. Devache utor tuka direct kortole kite shikpak zaite, how to study. It will renew your mind, because jenna a devache utor, like sister in scriptures just sangla te, I am the body of Christ. I have the mind of Christ. जेन्ना हांव देवाचें उतर आपणायता तेन्ना हांव देवाचो उतर म्हज्या जिवितान फ्लॅश जावपाक संदी दिता. आमी म्हणटात न्ही, हांव देवाचें उतर वाचता, हांव स्क्रिप्चर्स वाचता, बट इफ यू बिलीव दॅट आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट, देन वाय डू आय डाउट माय सेल्फ? आमी जायते पावटी म्हणटाय उचारता, कांयच जायना. वी आर रेस्टलेस. वॉट इज जॉय अगेन? It is seeing the end result in the beginning. If you start seeing the end result from the beginning, then the joy of the Lord is going to be your strength. You will not have the spirit of fear. Amen. 10 sale boyniche jivitan, she made the joy of the Lord as a strength, because her focus was constantly on what she wants to see in her child, what she wants to see in her child. Even she taught the same thing to her child. She said, you want so and so salary, no? Stay focused on that. Do not waver, or do not even try to change it. See the way she's training her children. Do not change the vision.
remain focused. And she made the joy of the Lord as a strength and she got results. Praise God. दर एका भावा भयण्यांक जी हांगा आसात आमकां खूब प्रॉब्लेम आहा, खूब खूब आमच्या जिवितान अडचणी आसात. हे अडचण्यांक तूं कशें फेस करतलें? देवाचें उतर घे. आपणाच्या जिवितान वोंप. Let the seed go deep inside your heart. Let it sprout and become a tree. Your miracles will follow in due time, because every seed has a harvest time. Sogli be ekach, the duration of the harvest is not the same. आता आमी भात दिसती पडटा, like पेडी भात रोयला लोकांन. By October, September harvesting time जातलो तेजो 3-4 months. पूण जेन्ना हांव एक चिकू प्लांट रोयता ओ आंब्याचें झाड रोयता तेन्ना आमकां 2-3 वर्सां लागता टू गेट द फ्रूट, रायट? तेच परी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी ही देवाच्या उतराचें बी वोंपतलीं, जेन्ना आमी हें बी आमच्या जिवितान रोयतलीं, तशेंच आमी देवाचें we will see the miracles of God following us. We will see the harvest coming in due time. And जेन्ना तूं देवाचें उतर घेता, let not your focus be on the miracle, but let your focus be on building your relationship with God, because He is the blesser. He has all the riches. And when you run after the Creator, your Creator will give all your needs. Because Matthew 6:33 says what? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all your needs would be provided. Hey boy, didn't that sangla? Limane end of the testimony, what she told was, आपणाच्या छोडवाच्या जिवितान तेणे जायते बरेपण पळयलां when she shares the word of God with her colleagues, hostelites. What is that? She's living the word of God. She must have not quoted that scripture, but when she was talking, the scripture that came to my mind was, she is seeking the kingdom. And God is providing her needs. Praise God. When you live the word of God, you will see people living their life based on the word of God. The beautiful example is the sister today. Jannati apnachi testimony sangtali. The only thing that was going on in my mind is this sister apnachi nosoni monachi swadans korta. Only when you renew your mind every day, tenna osli utra tuka tonatlan aikopak yetoli from a person, आणि तू 2 दिसा मिलाग्री पळयतली. And even तुझ्या जिवितान कितेंय वायट आहा, you will have that peace, the same that sister had. तुझ्या जिवितान that peace and the anond, joy meaning anond. तुझ्या जिवितान आनंद आसतलो. तुझ्या जिवितान that joy and peace will be there, wherein even in the midst of trials, तू कित म्हणटलें? I know my God. I know my God is greater than any problem in this world. That faith is going to bring the physical manifestation तुका रोखडेंच दिसतलें. तुजे testing time आसतलो, but as long as you consider the joy of the Lord is my strength, God is not going to fail you. We have seen so many examples. आमी Old Testament जोसेफाक पळयला न्ही. जोसेफाची स्टोरी खबर आहा सगळ्यांक? जोसेफाक एक सपन दिसलोलें, आनी त्या सपनान तेका कितें दिसती पडलोलें म्हाका मातशें सांगताय? लेट मी चेक हाव मच यू नो अबाउट जोसेफ. सपनांत देवान जोसेफाक कितें सांगलोलें? सगळी ताका सोडपोट पडटली. दॅट मिन्स ही इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेट मॅन, रायट? ही इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेट मॅन. जेन्ना हें सपन ताणें आपल्या भावां कडेन आनी आपल्या बापाय कडेन शेअर केलें तेन्ना कितें जालें? ताचे भाव they started getting jealous. They jealous जाले, right? They got jealous आनी ते ताका and they saw that he was a favorite. ताचो बापायचो फेवरेट म्हूण तांकां खबर आसलो. And Joseph was always a man of God, humble, सगळें good ताका आसलें. आनी एक दीस तांकां संदी मेवली तेन्ना ताणें कितें केलें? जोसेफाक विकून दिलो. एज अ स्लेव विकून दिलो. आतां जोसेफाक
इजिली ताणें चिंतूंक जातालें, अरे गॉड शोड मी दॅट पीपल आर गोइंग टू लायक बाव डावन बिफोर मी, आनी आतां म्हाका स्लेव जालो, आतां हांव सकल पडलो, खाला पडलो. जोसेफ could have thought that, right? पूण जोसेफान कितें चिंतलें? Joseph always was joyful. He had a peace. Joseph had the joy of the Lord, and that was his strength that led him from a slave to a governor someday. जेन्ना तो slave जालो तेन्ना ताणें कितें केलें? He seeked God's kingdom. He continued to do what God wanted him to do even in that situation with whatever resources he had. जे आपणा कडेन आसले तेच तो वापरून दुसऱ्याची प्रॉब्लेमां सॉल्व करतालो. ही डीड नॉट कंप्लेन, नो आपणा कडेन हे ना ते ना, आमकां एक संवयशी जाल्या. मोस्टली वी से ताचे कडेन उमकें आहा, ताचे कडेन गाडी आहा, तेका लागोन he can go. I have heard some people when I was ministering, some people from north, they said I cannot travel for so long, it's a long distance, that's the reason I can't come. हांवें मागीर ब्रदराचें एग्जाम्पल दिलें. Brother comes from north and he is so punctual and always diligent, always punctual, he always comes. केन्ना येनासतना रावना, he does not give excuse. जेन्ना तुका when you are not in the word, you will always give excuses. I don't have this, ताचे कडेन गाडी आसा, म्हजे कडेन गाडी ना. We always, whatever resources we have to make use of it for the glory of God, and God is going to bless you with more. Jenna tu apna whatever you have in your hand, when you use it for the glory of God, God is going to bless you with more, so that you can use it for even more glory of God. Praise God. So Jenna, Joseph akade, whatever resources he had, he used it to serve people, to seek the God's kingdom. And Jenna, the एकूच प्रॉब्लमान पडना, प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स ताच्या लायफान येयली. पॉटिफराचे बायलेन तिचेर एक गुन्यांव घालो. त्या टायमार ही कुड हॅव थॉट आनी एक प्रॉब्लम आयलें, म्हज्या जिवितान प्रॉब्लमां लेस आसली कितें की आनी एक प्रॉब्लम येवपाक जाय आसलें. बट नो, ही वॉज क्वायट. ताका खबर आसलें आपणाचो कांय गुन्यांव ना. आमी कितें करता? एज अ पर्सन विथ अ कार्नल मायंड, एज अ पर्सन आमी ज्या संवसारी जिवितान जेन्ना जियेता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? म्हजो गुन्यांव नासतना हांव हे क्वेश्चन्स एक्सेप्ट करपाना, हांव झुजतलो. आय विल गो टू कोर्ट, आय विल डू दीस, आय विल डू दॅट, आय विल फायट, एंड आय विल सी दॅट आय गेट अ रिवेंज. सो मेनी पीपल से दॅट. जोसेफान एक उतर भायर घालूंक ना आपणा तोंडांतल्यान. He was put in prison. He obediently went into the prison because he knew Joseph was a prosperous man and he knew that God was with him. His focus was always on God. That's all. That's a focus for देवाचेर आसलो, not on the circumstances. जे तो कितें वयता, whatever जी अडचणी ताच्या जिवितान आयल्यात, त्यो अडचण्याचेर ताची नदर नासली. If his focus had to be on the problems, जाल्यार तो थंयच उरपाचो. He wouldn't have become a governor. आमी आमच्या जिवितान जेन्ना अडचणी येताय one after another, आमी गिव अप करता. We say, okay, हें चलना, हांवें संवसारी वाटेन वचून प्रॉब्लम सॉल्व केल्यार बरें. आमी अशें केल्यार कितें करताय? We abort the very miracle that was about to come to pass. जोसेफाच्या जिवितान जोडी तर ताणें अशें चिंतलोलें, and if he had to fight back every time problem येता तेन्ना, he wouldn't have reached there. His obedience, his submission to God took him from one place, from a lower level to a higher level, supernaturally. Not naturally. According to according to संवसारे वाटेन, to become a governor you require some qualification, some training, or you need to have some kind of qualification to reach there. But Joseph akode kainच नाशिल्लें. For 13 years he was just he was just going through problems after problems. First a slave, then a prisoner. He was going through problem after problem. But
देवान ताका एक संदी दिली टू इंटरप्रेट द विजन that Pharaoh had, to interpret the vision that Pharaoh had, and देवांची ही संदी दिली ताका that took him सकाळचो प्रिझनान आसलो, इवनिंग म्हणल्यार तो गव्हर्नर जालो. This is what God does, and that is what exactly God has done in Manfred, no? Yeah, Brother Manfred's life. Beautiful testimony. Jenna, you know, when Jenna's sister, when she was crying, I am like, these are tears of joy. These are tears of joy which has, like, you know, given us strength. And this joy has come from what? From the Lord. And Jenna he boynin, she said she's confessed a lot of scriptures. आणि त्या भावाच्या जिवितान ओडसोडे थोडे येवंक ना, just like Joseph. जेन्ना ती तेन्ना ताची स्टोरी सांगताली तेन्ना म्हाका फक्त एकूच, यू नो, आय वॉज गेटिंग वन पर्सन ऑफ जोसेफ, बिकॉज तिणें सांगलें ही वॉज अ स्पेशल चायल्ड. जेन्ना ताका स्कुलान वेन ही वॉज यंग, ही वॉज नॉट इवन टेकन, नो, ताका स्कुलान घेवंक देखून नासलें. So during that time, कोणू ताका म्हणपाचो, this person is going to reach to Germany. Even we have never reached Germany. I don't think anybody has reached, but he has reached. Being a child who was not even, like, you know, taken into consideration, who was not even given admission. See what God can do. But only if you make him your strength, if you make him your priority. If he had to do it with his self-effort, जावपाचेच नासलें. But he made God his strength. What God does, God chooses the weak to foolish the wise. God chooses the weak to foolish the wise. The same thing he did. Now this boy is a great, you know, is a blessing to so many people. Ata jana teji testimony, chitli, like, you know, whoever is, like, you know, special child who think who have given up. Janati, your testimony aikotoli. Don't you think he has already started touching so many people's lives? Yes. He has already started. Just see through his own miracle. Ani tu tuja jivitan milagro kenna poitele. Tu tuja jivitan, take the seed. Sow it in your heart first. Don't give it to others. Sow it in your heart. Tu tuja monachi nosunni sadakor. तू तुझ्या मनाची नवसोनी सदां कर. Don't run after preachers. Don't say only जेन्ना ही भयण येतली वा भाव येतलो आपणाचेर हात धरतली, आपणाचेर मागण्या करतले, then things will become alright. No, that is a very bad this, because here you are not making God your source, you are making the preacher your source. God is our only source. And the brother or sister who are praying over are the anointed people who God have chosen to share the word of God to you, to give the truth. Not like, you know, machines for them to come and do work at your place, to get your miracles. Tu tuja jivitan henje utor je anointed preachers ditat. First tu ge apply kor apnacha jivitan. Don't run after them saying आपणाच्या बरा यो मागणे कर, ए कर, ते कर, मागणे केल्यारूच बरें जातलें. Then you are making them as a God, as a source. You know, हांव फाटीं 2-3 म्हयने फुडें प्रेझेंटेशन कॉन्वेंटान सिस्टरीचे एक ल्हानशें लँटन रिट्रीट आशिल्लें. एंड दॅट टायम एक फादर आसलो. ही हॅड गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ मदर ट्रिजा. जेन्ना मदर ट्रिजा शी वॉज, you know, feeding the poor, तेन्ना एक भाव आसलो who was always giving her a check, for the food. आणि खूब वेळ जाले, you know, every time she started receiving checks from this person. आणि one day तिणें म्हणलें ताका, please don't give me money from now onwards, because if you keep doing that, I will make you as my source and I will forget that God is my source. And she said, I know that God is my source. So if she, with this small statement, actually touched me, because many a times amka dista, like, you know, when people, like, you know, jana kone amche, like, you know,
when certain person prays over us, this and that, we say, okay, तेणेच मागणें केल्यारूच जातलें आं. And every time we call, it has happened with me when I was ministering. Every time जेन्ना एकलोच मनीस तेच्या घरान like no some problem or the other happens. Every time problem येता. आतां 2 वर्सां जालीं ती देवाच्या उतरान आहा. पूण every time problem जाता कितें तेन्ना फोन करता मागणें कर. आतां 2 वर्सां this person is saying, the family is saying, आपूण देवाच्या उतरान आहा, पूण output काय ना. Why there is no output? Because that person has received the seed but forgot to sow in her life. That person has not sown the seeds in the life. एक farmer, एक शेतकार जेन्ना बी सपोज आतां हें रोयलें तें आमी दिसती पडटा. भात जेन्ना रोय नासतना तें आपणा बेडा पोंदा दवरली जाल्यार तेका भात मेवतलें, तेका पीक मेवतलें ना न्ही. Same way, जेन्ना you don't see results in a person for 2 years, 3 years, देवाच्या उतरान आहा. पूण जेन्ना प्रॉब्लम येता घरान, you go run after preachers, tell this one to pray, आनी एकल्याकूच फोन मारना, 4-5 जाणांक फोन मारता आनी सगळ्यांक रोजार करपा लायता. Can I say that I have faith in the prayer that I made? No. जेन्ना म्हाका भावार्थ आसतना तेन्ना will you see miracles? What is the principle of Bible? Bible कितें सांगता? Is it telling you pray for 3 hours, 4 hours, 5 hours, दिमी घालून माग, fasting करून माग, अशें सांगता? Does it tell that? No. It says your miracle is in the believing. तुजो भावार्थ. If you have faith, if you believe, then you will see your miracles. If you do 3 hours, 4 hours, 8 hours also prayers, and जेन्ना तुका भावार्थ ना, you do it as a formula. कोणें सांगलो म्हाका 100 times recite core scriptures, 100 times. When I'm reciting the scriptures 100 times, my focus is going to be कितले जाला 50 जाले, 60 जाले, 70 जाले, okay 30 उरल्या. My focus is not on the scripture, what the scripture is saying. आणि आमी जेन्ना confession करपा सांगता, what is the purpose of confession? Is it like because we have to by heart it? No. No, sonni जावपा आमच्या मनाची, because faith comes by hearing and hearing by the word of God. जेन्ना तू scriptures पळते वाचीत रावता, तेन्ना तुज्या मनाची नोसोन्नी जाता. Your mind is renewed, and this is the reason why we say confession of the scripture, not to say you have to it's not a formula. It's not something like okay, I 100 times mondle kain sound na. If your focus is on the number of times you're going to say it, if your mind is not getting renewed, costs no fayda, you won't see your miracle. Because the Bible principle is what? Believe what you say. And Boynin anek mondla. What she said was Proverbs 18:21. First thing, Proverbs 18:21 apnauk jai life an. Then all other things will fall in place. Because दुसऱ्या स्क्रिप्चर घेता. ओके, 1 Peter 2:24 घेवया. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. दुसऱ्या दिसा वयता आनी तूं दुसऱ्या प्रिचराक सांगता, फादर म्हज्या पासत माग, ओ भाव म्हज्या पासत माग. अरे, अ डे बिफोर तुवें 1 Peter 2:24 क्लेम केला, दुसऱ्या दिसा तूं वचोन आनी दुसऱ्याक सांगता ना पाव बरो ना. स्टील दॅट अजून दूख अजून उणें जावंक ना, सेम आहा. Where is your faith? Tuka instant miracle meok na. Is it so? That means the word has no power. Look at that sister. 20 days taka kai result useyong na. But what she did, she made the joy of the Lord as your strength. Make the joy of the Lord as your strength. Even if you don't see the result, believe in seeing the unseen. Tuka disogena astole your healing. But can you see the unseen? Because that's what Bible principle says. Start seeing the unseen. When you start seeing the unseen, even when you don't see the results, that is the time I can say, तुवें आपणाच्या जिवितान देवाचे उतर already sown the seed of the word of God. Then I can say, आणि दुसऱ्या दिसा जेन्ना तुवें ऑलरेडी बी आपणाच्या जिवितान रोयला, दुसऱ्या दिसा कोणूय तुका विचारलो जाल्यार तूं म्हणटलो, I'm already healed. I have no pain. Even तुका pain आसा जाल्यार देखून म्हणटलो तूं, I'm already healed. Because you are seeing the unseen. The sister, she always told her daughter, do not give up.
तुझी सॅलरी देखून चेंज करू नका. Even when she didn't see her result, she said, no changing the salary, remain focused. That is how we have to do. आमचा फोकस आम्ही जे विजन केला त्या विजनार आसपाक जाय. And not doubt. दुसऱ्या दिसा हांव दुसऱ्या कोणाक मागपाक सांगता, I'm doubting. I've cancelled the very prayer I made with my own mouth, because life and death is in the power of our tongue. If you have not believed in the prayer that you made, that means that prayer is null and void. You have killed the very miracle with your own mouth, because we shall eat the fruit of it. ते भयणीन सांगला काय बरें. I used it and zipped my mouth, she said. She said, I zipped my mouth, and she was very careful of the words that were coming out of her mouth. तिच्या तोंडांतल्यान जें उतर येतालें, she was very careful. That we all have to do. If we can do this thing first, no, if we are careful of the words that come out of our mouth, all other things will fall in place one by one. जेन्ना ही भयण सांगताली आपूण पयलीं संवसारी जिवितांत आसली, she said 1.5 years, right? 1.5 years she's in the world. पूण काय बरें जिवीत तेणें see the result she has seen so fast. Why? Because she was quick to accept and sow. Many of us don't see the result quickly. Why? We accept but forget to sow. She was quick to accept, she sowed, and she saw the changes in her life. आणि जेन्ना ती आपणाची मोनाची नोसोडणी करताली, what she was doing? She was emptying herself from all the worldly knowledge that she had earlier. जेन्ना आमी एक उदकाचो ग्लास पळयताली, that glass is full of water. जेन्ना त्या ग्लासान उदक भरलेलें आसता, can I pour more water in it? No. उदक घालपाक जायना न्ही, because that glass is already full. आमच्या जिवितांत आमचें मन, if our heart is full of worldly knowledge, and if I'm not ready to change it, if I'm not ready to replace it with the word of God, then no matter how much you receive the word of God, you will still remain full with the worldly knowledge. हे भयणीन कितें केलें? She was quick to absorb, and she started sowing. आणि जेन्ना तें बी आपणाच्या जिवितांत वोगताली, what she was doing? She was emptying herself. पहिले तिका खबर नासलें that life and death is in the power of our tongue. The moment she came to know, she replaced her earlier knowledge. पयलीची knowledge असली कितें? Didn't have any knowledge. Just speak random words. ज्या उलोवपाक मेळटा त्या उलय, कोणाक गाडी सवले, गाडी मार, and all white उतरां जी उलोवपाक मेळटा ती उलय. But when she received the word of God, तिचें मन, she zipped her mouth, she said. Zipped her mouth meaning she was very careful of what was coming out of her mouth. So, जेन्ना हें तिणें आपणायलें, उरलोले बाकीचे whatever she received after that, she started sowing in her life, and she started receiving the results. So quick results she got. All 3 children are blessed. All 3 children are in top, getting top ranks. Why can't we do that in our life? आमी आमच्या जिवितांत, Proverbs 18:21. First thing, take it, zip your mouth. तुझ्या तोंडांतल्यान जें उतर येता, be careful of that first. उरलोलें सगळें, everything will fall in place. आता त्या भावाची काय बरी टेस्टिमनी. आता तिची आंटी जी आसा, आता तिका जायते जाणांनी म्हणलें he's a special child. Did she give up on him? No, she did not give up on him. Why? Because the joy of the Lord was her strength. She made God as her strength because she knew that God will do something out of this child. And as she said, if his father was alive, he would have been very happy. He is happy. She made joy of the Lord as a strength. She knew that God will turn him into something. She did not give up. She went to multiple places. As she said no, she gave up. She did not allow him to give up. She told him, try again. And her constant faith in God, her confession, she told him also to confess. They kind of confess korpa sangle, I am the body of Christ. I have the mind of Christ. Janna when you say I have the mind of Christ, that means tujhe mon devache mon. So God was not a special child. If you have the mind of Christ, you are no longer a special child. Amen. You are no longer a special child. When you believe in that, you will see the transformation happening in your life, and that transformation is seen in that boy. Yes, God. He was here
but God lifted him to such a high place. God is going to do the same thing to all of you. But tumi kide korpak jai. What you all have to do? Take the seed. Take the seed, sow it in your life first. Instead of complaining, my mother is treating me this way, my mother is treating me that way, my husband is treating me this way, my wife is treating me this way. Instead of complaining about others, you sow it in your life first. Joshua Boynin Kale, even though her children, earlier they would not listen, she said, I started operating in love towards them. Tu kor. You start operating in love. Tu apracha gova, even towards your wife, start operating in love. Even if they are rebellious, even if they are treating you unjustly. Just know your focus should be on the end result. To see the result that what God is showing you, not what you are seeing in the current circumstances. Because God is showing you a beautiful picture and remain focused on that picture. Devan je amka visionan dakoila. That vision check to focus though. Don't think this person cannot change or this person cannot, anything good cannot come out of it. Tu channa monta, I have the body of Christ. I have the mind of Christ. Believe that you have the mind of Christ. Believe that you have the body of Christ. When you have the body of Christ, can any sickness remain in your body? No. So do you need anybody to pray over you? If you believe in this, you don't need anything, because you yourself has taken that miracle in you by believing that you have the body of Christ. If you have the body of Christ and if you believe it, you will receive the body of Christ which is clean and which had no sin. Whatever sickness you have that is nailed on the cross by Jesus, this divine exchange God has given us. Ami to vapor khori na. 2000 years back, God has already done everything for us. Tene sogle, tene jana kursar to melo, tene munle sogle sompadle. And what was the meaning of sogle sompadle? Meaning kida tejen? Achaf upran haven kains korpachi goraz na. Y'all should get everything by believing. Janao believers korpana. No matter how many retreats you go, no matter how many times you come to Paninos, Kai's result is Tripotana. Believe it, you will see result in one session. Provided you take what has been given and put it in your life. I stand falatam noi. Very minute you have received it, sow it immediately. These things are okay, falatam kortale, or maybe I'll wait for some days. Don't do that. Received it, accept it. I Berlin, at brother and Sangla last Sunday. खूप पाऊस पडतालो. And when brother said, "Eyes खूप milagre hanga so disti पडतले." And this sister immediately said, she said, "I had so much of confidence." I said, "Amen." She said, "Eyes ma koshe bashin." I knew I was getting something. She was confident. Her focus was so firm on God that I will receive. That was the faith she had, and she received. Don't you think all would have received and all would have come and given testimony of over here if all had to have the same kind of confidence? The problem is our confidence level itna low asam because our focus is on what we see. Our focus is not on what God wants us to see. The meaning of definition is what? Seeing the unseen before the results are seen. And when we will start doing this, and when we will have that joy in our heart, is only when we keep renewing our mind. Amchi jenna monachi nosonni sodan satili. Tenna amka ho bhavarthant. That faith will help us to remain in that joy and peace. No matter how many problems come, even if you just start fellowshipping with her, Jana tu, when you surround yourself, they say you are an average of the people you surround yourself with. Jana tu osle boini passion. You surround yourself with such type of people, you will start seeing those things in your life, because Jana tu uloitale, tana tu devacha utor uloitale, not any other thing. Jana tu sansari bhao boina chove uloita. And if you are not careful of your words, now this sister is careful of her words. Jana kono sansari born about
she will be careful to speak only what the word of God says. But जेन्ना आमी जी देवाच्या उतरांत तितली गुळना तेन्ना आमी संवसारी भाव भयणां लागीं मिक्स जाता तेन्ना कितें जाता? वी वेवर. आमी ती जे सांगतात ते आयकतात, होय सांगता ते आयकतात, then we are in confusion. We don't know what to listen to. आमी हांगा म्हणटा like we come here, we claim the word of God for any problem. Example, property issue. Suppose property issue asa, we claim the word of God. The very next day somebody will come and say chal kotan galya zogodia geya thakode. We'll see that we take revenge. Then mind dicey jata, mind change jata. I will go through court, this and that. Hanga kitzalo, you don't have faith in the word of God. When zo bhavarthant, zo you had built, that is gone. Tu have prayer kele magir munta kide, God is not answering my prayer. But have you ever thought about Proverbs 18:21? To a chitla, at least that have I spoken the right words? We have to be very careful of the words that we speak. Amcha tonatlan je utor yeta, that is very important. We have to be very careful. I say boyniche testimony namka confirm. She has said she's very careful. She zipped her mouth. We have to zip all our mouths. All our mouths should be zipped with Proverbs 18:21. And only the words that abide by the word of God should come out of our mouth. Then you will see, then not only one, there will be 10, 20 people coming and giving testimony here, or wait, 3 to 5 won't be enough, 3 to 6 won't be enough. One entire day won't be enough because those people will have too many things to share. Praise God. जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान जे उतर भायर सोडटा त्या उतराचे if you are careful and आमी सदांच we keep a check that whatever comes out of our mouth is the abiding by the word of God, then you will see miracles after miracles in your life. Amen. Zori tor tuka tuja jivitan milagre popak jay. You don't have to go to this one and that one. तुझ्या मनाची नोसणी कर. Proverbs 18:21 तुझ्या जिवितान आपणाय आणि तुझ्या जिवितान everyday miracles point. Every day तुका testimony दिवपाक देखून time मेळचो ना. It will be so your life will be so blessed. And तुझ्या जिविता वरवी you will be a blessing to many. As Bhavan सांगला फाल्या when we die and we go, तेन्ना देव आमकां कितें विचारतलो? हमनी how much property you had, how much money you earned, कितले certificate मेळ्ळा तुका, कितले honors and this and that. No. God will ask you how many souls you saved, and then you can say, see, I changed my life, and because I changed my life through my testimony, there are so many people standing behind me who I have brought them, who were supposed to go to hell, but I have brought them to heaven. That will be your account. So Ami, let us not be selfish. Let us not be selfish. Let us not keep the blessing to us. Let us come out. I spoiled so confidently she spoke. It was through the Holy Spirit. I don't think she had this confidence before to come and speak over here. She must have had that fear, abund kenna, I won't have that. Even I had that. But when you rely on the Holy Spirit, it is not you who is speaking. Even today, I am not prepared. I just relied my teaching on these 2 testimonies. That is Holy Spirit, because He gave me this topic and He gave His testimonies also on this topic only. He gave the topic and He said, I will do the work. You don't have to do anything. When you rely on the Holy Spirit, you don't have to put your self-efforts. तुझे depend रावपाची गरज ना. Holy Spirit सांगला, you just give me your availability and you just be over there. तुझे वरवी हांव जे उलोवपाक जाय तें उलयतलें. So what we have to do is accept the word of God. आमच्या जिवितांत आपणावपाक जाय. And don't be selfish. आमकां खूब जाणांक many people must have seen this. आमचे जेन्ना आमकां बेसांव मेवता, the reason why we have come here, the moment we get a healing or any problem is solved, देवाचो टाइम जालो, टाटा, gone. देवाचो टाइम जालो, now I'm back to my old self. आदले जिवीत जियेताले तेच करता. Don't be selfish. Freely God has given you. Freely you have to give. Because our mission is not only to get the blessings, not only to get all the riches of God. Our mission is what? To become a laborer in somebody else's life. Through my testimony, I have to save so many souls. I have to save souls. Let that be our mission.
आनी जेन्ना हांव तें म्हजें मिशन करतलें तेन्ना my focus is not going to be on my blessing. My focus is going to be on how to reach out to the people who I need, how to seek the word of God, how to seek the kingdom, because Matthew 6:33 म्हणला seek ye first the kingdom of God आणि तुका जे जाय ते हांव प्रोवाइड करतलो. You don't even have to ask. You don't even have to ask for it. I will give you. You just reach out to my people. You just give my truth to people. And if you can, because only truth can set us free. Only truth can set us free. And if you can be a laborer for my kingdom, and if you can give my truth to somebody and set that soul free, then don't you think I will do mighty things in your life? As sister said, her daughter is saying mighty things in her life when she is reaching out. Let our attitude be like that. Let our attitude be, how can I be a miracle to somebody every day? Let us ask Holy Spirit, how can I be a miracle to somebody? Not only seeking miracles for us, but how can I be a miracle to somebody? How can I be a reason for somebody to smile? How can I give the word of God to somebody? Because it has helped me, and I know that the word of God is alive and it will definitely come to pass. And if I can give what I have freely received to somebody else, God is going to work mighty things in your life, and God is working mightily in my life. That is the reason I can confidently tell that. Praise God. Praise God. Praise God. 2 testimonies are on the way. My 2 testimonies are on the way, and they are supernatural miracles. Amen. Once they are out, I will tell. But as I'm telling you, the reason why I'm telling you, my strength is who? The joy of the Lord. So many problems came in my life, but I did not utter a single word to anybody, not even my family members. I just had a conversation with God. You know, Jesus जेन्ना संवसारान आसलो तेन्ना every day, every night तो मागणे करतलो. मागण्याची जेजू गरज आसली दिसता तुका? मागण्याची जेजू गरज आसली. He is a human. He was a human. Okay? Why did God pray? To save from temptation. ताळण्यान पडना जावपाक. आनी ताणें आपल्या शिसांकूय सांगलें न्ही, रोजार कोराय ताळण्यान पडना जावपाक. And Jesus would have a communication with God. He would have a communication with God. Same way. Instead of sharing our problem with this one and that one, can't we have a communication with God? When we have a communication with God, that is, I'm contacting directly God. I'm not discussing about my problem with anybody, because life and death is in the power of our tongue. Jenna dusrak sangtalo, you don't know what is the state of that person's mind. Te je tuve sangla te kitle jana spread जातले. So many people will be talking about death over your life. So many people now see. आमी म्हणटा न्ही आमच्या घरांत कोणूच बरो ना जाल्यार. We tell so many people, बरो ना तो, हें दुयेंस जाला, तें दुयेंस जाला. तो वचोन दुसऱ्याक सांगतलो. Everybody will be only talking how bad his condition is. So कितली तोंडां त्या मनशा वयर death उलयतले. Just imagine, तुवें एक seed दिली, ती seed multiply जाली. So you have to be very careful. ताका सांगून म्हणना, Proverbs 18:21 has to be first in our life. Zip our mouth, so that we don't speak death over our people and over our life. Because आमकां दिसता आमी कितले रोजार करता, कांय फायदो ना. You have already killed the seed. You have killed the seed unknowingly. That's the reason आमचे मन, you know, we have to be very careful. You have to be careful. तोंडांतल्यान वायट उतर येयले देखून, you should be quick enough to cancel it. If I'm quick enough to cancel it, that means I'm conscious. I know what I've spoken and I've reverted it back. But Jenna, I'm conscious anasna. When I don't know what I've spoken, what will happen? That seed will multiply. God knows how many people will speak death over your life, speak bad things over your life, and that will manifest, because words have power. Devan sansar kaso rachlo through words. If God who is superior, who is so mighty, created the world with words, we all have the same power. Because God created us in His likeness and image. Devan amka apnache rupan rachla. Ani devan sangla in Proverbs, words have power. Jenna utran power aha. Then how can you think that whatever you speak has no power?
we all, the words that come out of our mouth, all have power. जेन्ना तुका जे चोवपाक जाय, that you speak, and make the joy of the Lord your strength. वायट येतले, वादळ येतले, but instead of shifting the focus from Jesus to the problem, let our focus remain on Jesus. जेन्ना पेद्रूची नदर जेजू वयल्यान वचोन went on the surrounding situation, वादळ मोडाक पयलें तेन्ना कितें जालें? He started drowning, right? Same thing happens to us. जेन्ना आमची नदर जेन्ना डॉक्टराच्या रिपोर्ट्सांचेर वयता, जेन्ना लोक कितें उलयता तेंचेर वयता, that is the time we will start drowning in our own problem, because we ourselves have killed the miracle. आमचो फोकस कोणाचेर आसपाक जाय आशिल्लो? जेजूचेर. But we shifted our focus from Jesus to the surrounding. Now her daughter, when she did not get a call, she could have easily gotten into panic. To job apna meona. She could have easily thought, okay, I should apply somewhere else. But no, she was focused. And when she said, and she kept coming over here. As she kept coming over here, she was renewing her mind. आमची मोनाची नोसोडणी करपाची भोव गरज आमकां. नोसोडणी जायना कांय फायदो ना. नोसोडणी करून पळय. एवरी डे जेन्ना पनीर येता तेन्नाच न्ही, एवरी डे नोसोडणी करून पळय. You will see miracles just like the sister, mighty miracles, because जेजू जेन्ना ताचो वेळ पावलो तेन्ना कितें सांगलें ताणें? I will send you an advocate. आमच्या बरोबर होली स्पिरीट आहा, पवित्र आत्मा आहा, आनी ताणें सांगलें आपणावन ओदीक बरी मिरेकल्स तुमी करतले, बिकॉज माय होली स्पिरीट म्हजो सपोर्टर तुमच्या बरोबर आसतलो, एंड ही इज ऑलवेज देयर विथ अस. आमच्या बरोबर आसा पूण आमी उजार करना. वी आर नॉट युजिंग द पावर ऑफ द होली स्पिरीट बिकॉज वी डोंट नो. People are destroyed for the lack of knowledge. आमी सारकी जाणवाय घेवया. Take the proper knowledge. जिवितांत सारकी जाणवाय घे and work only on that principle. 2-3 जाणवायो घेवन चलनाका. संसारी जाणवाय आसतली, spiritual जाणवाय आसतली. If you दोनूय वळ्याचेर पांय दवरतलो तेन्ना you won't see any results. If you want to see results, let both your feet be in one boat. That is a spiritual boat. That is, let your life be sailing on the word of God, not on this worldly knowledge, because samsaric knowledge, the end result is depression, anxiety, stress, and sogle tumkam yotale. But if you take the word of God and if you sail based on the word of God, you will have joy and peace even in the midst of trials. You will not have any depression, no stress, no diabetes, all other problems you can say goodbye. Because even in the midst of trials, you have joy and peace, and that will be your strength, not your strength. If you are going to depend on yourself, if you are in the worldly knowledge, tuka jana sansaric knowledge aha, then you are going to depend on your self-effort, your own ability, self-effort. But jana you are going to depend on the word of God, then you don't have to put self-efforts. The joy that seeing the unseen, if at the beginning, is going to be your strength, and it will not be your strength, it will be God's strength. It will be the Holy Spirit who is going to give you strength, that is going to take you from a lower place to a higher place, just like this brother Manfred, just like him. And all of us will see bountiful harvest in our own family. We will see bountiful harvest, not few. We will see bountiful harvest. We will see a lot of things coming in our life. We will just quickly go through the scriptures. Is it time? Quickly we will go through the scriptures, because regarding joy, Jesus, there are so many more scriptures, but every time Jesus speaks about his peace. Romans 15:13 सांगता, Bhorvanso dita to देव तुमच्या bhavarthant, तुमकां anondan आनी xantin bhorum. अशें पवित्र आत्म्याच्या bollan तुमचो Bhorvanso odik-odik vaddot vochum. Povitr Atmeachea the Holy Spirit is going to give you hope.
You cannot do it with a self-effort. When you have the word of God as the main priority in your life, when you have word of God stored in your life so deeply, that is the time the Holy Spirit is going to keep you abound to the hope. Tuka self-effort galcha podpachi garaz na. Like, you don't have to put efforts to have hope. The Holy Spirit is going to give you assurance that your miracle is just about to come to pass. Remain focused on Jesus. The next scripture, John 15:11. म्हजी कुशळकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. John 15 chapter. If we go to see, Jesus talks to his disciples about when he's about to leave. Jesus, when he tells them, I'm going to send you an advocate. And he chapter and Oshan Borela ki tumi rigun ravat moche borobor. And how rigun ravata tumche borobor. Like, the vine and the branches. Ami branches and to vine wall. And fruits kon dita branches. And janna he branch te valint rigun asta tenna fruits sipa pautele. If you are detached, if the branch is detached from the main vine, then you cannot produce fruit. And if you do not produce fruit, the branches will be trimmed and cut off and thrown. We are born to give fruits. We are the branches. And आमी केन्ना फळां दिवपाक पावतली when ajana आमी रिगून रावतात ते वालींत. So what Jesus is telling now in the same chapter, he is saying, these things have spoken to you that my joy may be in you. Why did he say my joy? Jesus was going through so many problems. Jesus संवसारांत येलो, he got a treatment as a king. तो king आसलो, पूण ताका treatment as a king मेवलें ना न्ही. कितल्यो अडचणी ताच्या जिवितांत येले सदां ताका धरून भोंवताले. He said, what? My joy may be in you, but he was joyful. Tacher monan, he had peace because Tacher mon, his focus was on his God, his Father. His focus was on the end result. That effect end result podalo. He knew he had to suffer. Kursa moron zain. Janna kona kautane. If anybody comes to know, I'm going to die in 2 days. Munis birantin raudalo ni. Will that person be in peace and joy? No. Jesus knew his death and he knew how brutal his death would be. But still, he had joy and peace. And your joy and peace because his focus was on his Father. His focus was on the end result because he knew by this act, he is going to set all of us free. He is going to set all of us free and he has done it. But many of us are having hard time to believe it. Many of us are having so much of hard time in believing it. When we believe it, we will see all what he has promised come to flesh in our life. Why can't we see that? Let us see what Jesus has done for us. And when he endured the pain, when he endured the troubles that he went through in this world, he did it joyfully. And Janna to gelo. And when he is talking about his going, Kamunta, I'm giving you my joy. Tu Janna, Devacha utar vastale, you will get the same joy that I had, even in the midst of trials. Because his focus was on the end result, your focus also will be on the end result. Let us see the other scripture. शेकी सुम्या सोवे ताचे पदवेच्या बोळान तुम्ही गोठ रावात. Ephesians 6:10 सांगता, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Be strong in the Lord. जेन्ना तुझ्या जिवितांत अडचणी येता, कितें येता, be strong in the Lord. शेकी जाऊ नका. Do not waver. We have example of this sister and this brother. If they give up केलें, ताका टिचरी म्हणटाले like you're a special child, you can't do this. If he had to believe in that and the boson law, do you think he would have been in Germany? No. He's what Jesus says here. Be strong in the Lord and in the strength of his mind. And today he's doing mighty things. It's not because of his strength, because he's strong in the Lord. His auntie has
he has, is rooted in the word of God, and she has given, well, good teaching to a nephew. And because of that, she has labored in his life. She was a laborer in his life. Though he did not have a father, she became a laborer. God chose her as a laborer, and she fulfilled her duty well. So आमी आमच्या जिवितांत आमकां जे काम आमकां निर्मिलान देवान ते आमी we have to take it to the end, and that we have to do joyfully, and that we can do joyfully when we are strong in the Lord. If I'm shaky, I cannot do it. If I'm not strong in the Lord, I cannot do it. I cannot see the supernatural things in my life. दुसरो स्क्रिप्चर वाच सिस्टर, फिलिपिन्स 4:13. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेसू आसा. Both the testimonies confess the scripture. Even I'm confessing the scripture every day in my life. And brother म्हणला आपणाचे चोडवाची जेन्ना exam आशिल्ली तेन्ना he confessed the scripture. I can do all things through Christ who strengthens me. जेन्ना हांव पोरते म्हणटा, that is the time I surrender, I submit करता देवाक. It is not my strength. Whatever I do, it is not my strength, but it is your strength, Lord. जेन्ना हांव देवाचे विश्वास देवाचे पातयेवन or cast my burdens on him, that is the time I tap into his grace. That is the time I tap into the strength that he is giving me. I can do all things through Christ who strengthens me. This is my scripture that I always use जेन्ना म्हाका अडचणी येता जिवितान, जेन्ना म्हाका दिसता म्हज्या लागीं जावचें ना. I use this and I see supernatural results in my life. Praise God. Praise God. दुसरो scripture sister, Isaiah 40:31. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवतात ती नव्या बोळान भरून येतली. गोणी पोरी तांकां पाकटे फुंटले. ती धांवतीत खरी पूण तोपची नात. ती चलत रावतीत पूण कधीच हारपीत जावची नात. Praise God. हो scripture हे भावाचेर हें करता. Just see, but they who wait for the Lord shall renew their strength. त्या भावाक सांगलेलें that you cannot do. He was not even eligible to go to Germany. But he renewed his strength. They shall mount up with wings like eagles. आता हांगा गोणीचेच खबर कितें सांगला आनी दुसरी बर्ड्स ना आनी दुसरी शोवणी ना. What is the difference between दुसरी शोवणी आनी गोणीचे मदें कितें डिफरन्स आहा? गोणीक जेन्ना तूं पळयलें जाल्यार गोण the height that it flies is the highest. आणि वादळ मोर जेन्ना येता दुसरी शोवणी आपणाच्या गोंटेरान वचोन लिपतात. They go into hideout. पूण गोण कितें करता? She uses the current of the storm to fly even more higher. आमकां ह्या स्क्रिप्चरान गोणीचें कित्याक हें दिलां? सो दॅट जेन्ना आमच्या जिवितान अडचणी येता तेन्ना आमी ह्या अडचणी instead of hiding, running away from this problems, आमी ह्या अडचणी यूज करपा जाय to fight and climb even higher. Same thing that brother did. त्याच्या जिवितान इतले अडचणी येयले पूण ताणें गोणीपणी आपणाची पाकटी फुलोवन तो फुडें गेलो. Using the strength that God had given him. He climbed even higher. He climbed higher and he reached the highest level because he did not give up when he had so much of problems in his life. ते पोरी आमी आमच्या जिवितान करपाक जाय. When problems come in our life, let us be eagles. आमी गोणी पोरी आमचे पाकटे उजार करून let us fly high. Let us fly. They shall run and not be weary. तो धावलो. He did not give up. He did not faint. He did not behave as weak. He did not define himself by his problems. ताच्या जिवितान प्रॉब्लेम आयले. ताच्या जिवितान अडचणी येयले. पण ताणें आपणाचें जिवीत त्या प्रॉब्लेमाचेर डिफायन करूंक ना. He made use of those problems, and these problems became a driving force in his life, and today he represented India. It's not a small thing. It's a big thing. And those same big mighty miracles आमच्या जिवितान जातली जेन्ना आमी एक गोणी पोरी जेन्ना आमच्या जिवितान अडचणी येता तेन्ना that is the time when we use the strength of God
not our strength, and fly like eagles higher, even higher, go higher and higher, and reach a place where God wants us to be, and not go into hideout like any other bird. दुसऱ्या शेवण्यापोरी आम्ही लिपून रावंक जायना. Let us become like eagles. Let us fly high. आमच्या जिवितांत जेन्ना अडचणी येता तेन्ना आमी आमची ताकटां यूज करून आमी let us fly high. Next scripture, sister, Galatians 5:22. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असली फळां उत्पन्न करता, मनशामध्ये प्रितीमोग वाडयता, कालसांनी खोल कुशलकाय उपसयता, एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता, दमकाण्या मुखार थंड रावूंक आदार दिता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागूंक शिकयता, एक एकल्याक विश्वास फावो आसलेलो मनीस करता. Praise God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. हे भयणीनूय सांगला. She said she had peace, she had love, she had joy, she had kindness. जेन्ना हांव देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत रिगूंक संदी दिता तेन्ना हें सगळें म्हाका फॉलो जातलें. All these things will follow. I will have love. जेन्ना कोण म्हजे अगेन्स्ट येता, म्हजे कडेन झगडोंक येता, then that time I will operate in love, because देवाचें उतर सांगता जो कोण तुजे अगेन्स्ट येता ताका सेम परते दिनाका. Operate in love. Do not repay evil with evil, but repay good for evil. तू जेन्ना देवाचें उतर तुज्या जिवितांत रिगूंक दितलें तेन्ना all these things, kindness, patience, सगळें येतलें. हे भयणीक पेशन्स आसलें, त्या भावाकूय पेशन्स आसलें, and his patience and her patience gave her the results. जे विजन तेंचें आसलें ते विजन ताका मेवलेंच, nothing less, nothing more. The vision that they had made, exactly the same thing they got. They did not give up because they had patience. त्या भावाकूय म्हणपा जातालें, म्हजें my test results are not coming proper, it's better I give up. Nah, patience. He used his patience, and his patience, her patience, gave her the fruits of the Holy Spirit, gave her the fruits of, fruits. They saw the manifestation, they saw the end results. Let us not give up. जेन्ना आमकां दिसूंक येना, when we don't see the results, let us not give up. Let us operate in patience. Let us operate in patience, because we are going to see the results. Because not because I say, not because she says, or not because he says, because the word of God says. Because the word of God says is a yes and amen. It is not going to change. Jetti ulaita or jana this now this sister or anybody, whatever, ami jana utra ulaita jana, when we give advice, our advices might change, but the word of God will never change. So whenever you want anything, go to the word of God first. देवाचें उतर पयलें आपणा जिवितांत अप्लाय कर. And when you have all the fruits of the Holy Spirit, the other fruits, the other manifestations also will follow. Praise God. Next scripture, sister. तकलेल्यांक तो शक्ती दिता, बॉड नासतल्यांक तोच दिता घटाय. Praise God. त्या भावाकूच हांव अप्लाय करता scripture. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. जे कोण खाला आसा तांकां वयर काडपाची ताका he has the power. But if I allow God to be my strength, if I allow God to be my priority, the only source, then I will see this thing happening in my life. त्या भावाच्या जिवितान आमी already पळयलां. We already have a testimony. We already have seen this sister's testimony. If we apply it, we will also see the same result, because God is not partial. देव फक्त ताकाच बरो करचो ना. God won't give only to him. God is waiting to give each and every one of us. He has already given us. He's just telling us, apna test kor. Use my word of God and see, and you will see wonderful results in your life. And last scripture poya 1 Chronicles 16:11. सोरेस्वराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात, दीस रात ताचे मुक्कामळ सोदीत रावात. Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. तुका जाय तेन्ना न्हय, continually, every day तुजी मनाची नोसोवणी कर, तू देवाक सोदीत राव. Continuously seek Him, even when you don't need Him. Even when you don't need any blessing, continuously seek Him, because you want to build a relationship with God. तुज्या सोपून तू देवाचे कडेन
You want to make it strong, and do it continuously, and then you will see you will have peace, and you will have the joy of the Lord is going to become your strength. The joy of the Lord has become my strength. Similarly, the joy of the Lord is going to become each and every person's strength. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise God. Thank you. देवा खारका देवा खारका मातशी वेळ जाली पूण पावस हा ना पयलें कितें म्हटलेलें आमी उतरांक पदवी आहा. म्हाज्या बॉल्सान समज 50,000 रुपया आहले, कितें करतलो हांव? बॉल्सान म्हाज्या 50,000 आहा. कितें म्हाजें टेंडन्सी कितें आसतली? हांव कितें करतलो? Ask Holy Spirit. What will ask Holy Spirit? If How there to is use it? no. If there is 50,000 in my pocket, what will I do? बघा हात लावन पळयत आसतलो कित्याक 50,000 म्हटल्यार भाव भयणानो First thing is you will want to deposit in the bank. तूं चिंतीत रावतलो 50,000 आहा मरे. भयण कितें सांगूंक सोदतालें तुमकां? उतर उलयताय ते सारकें सांबाळून उलय, भांगारावून आनी रुपयावून तुजें उतर व्हॅल्युएबल. Your word is more valuable than the silver and the gold. हे आयज आमी घेवन घालया. Praise God. देवाचें उतर भांगारावून आनी रुपयावून देवाचें उतर व्हडलें. आनी देवाचें उतर तर आमी भाव भयणांनो आमच्या लायफान एप्लाय केलें, नाजाल्यार ह्या भावान मिलाक पयल्या, हे भयणीन मिलाक पयल्या आनी जायत्यो मिलाग्री भयणीन सांगल्या. तुमी आमेन म्हटल्यार तुमचें जातलें. Praise God. कितकी जाणां आमेन म्हणटा तुमकां सगल्यांक मिलाक मेवपाची आहा. सगल्यांक नांवान तुमकां मिलाक मेवपाची आहा. Praise God. Praise God. तूं आमेन म्हणटाय तुका मेवतली. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाच्या उतरान सांगता हांव तुमकां. मॅथ्यू 18:19 म्हणटा, दोगा जाणां म्हाज्या नांवान तर एका मनाची जाता. दोगा मनशां म्हाज्या नांवान एका मनाची जाता, नाल्यार म्हाजो बापूय ते आयकतलो. प्रेज गॉड. उबी रावया. बसल्यार न्हू मातशे पांय तुमचे हालया. मातशी जाली, फ्री जाली. आतां मागणें करुया. घरा वचपाचें मागणें. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तूं इतको मोगाळ देव, आमचो पावस तुवें ह्या वेळा खातीर देवा तुवें हाडयला. कित्याक लास्ट विकान आमी टेस्टमनी आहली ती आयकपाक पासून लोकांक जायना आहली, कित्याक इतको पत्र्यांचेर आवाज येतालो. पूण तूं इतको मोगाळ देव, तुका ह्या विकाच्यो टेस्टमनी जेजू तुका हांव आर्गां दिता. आयज एक भयण आमची एलिझा हांगोर येयल्ली, आपणाची गेल्या विकान टेस्टमनी दिली. आयज तेणें म्हाका येवच्या टायमार म्हणूंक लागली म्हाजो ब्रदर इन लॉ मरपाच्या खाटीर आसा. हांवें म्हणलें देवाक आर्गां. जेन्ना देवाक आर्गां दिवंक लागली, देवान ताका आपोवन हाडलो. हो देव तुजीशी आयज उलयता. हो देव तुका हांव सांगता, हांव तुज्या बारी आसा, तूं म्हाज्या बारी आसाय काय तो तुका विचारता. तूं जेजून राव आनी तुका जेजून ज्या खुर्सार कवर केला ते सगळे तुजे म्हणून जेजून तुका सांगलेल्या संपतले. तेणें त्या खुर्सार म्हटलें. सगळी जेजूची गिरेस्काय आमची गिरेस्काय. जेजून कितें आमच्या खातीर केलां तें आमचें जाण आसा भाव भयणांनो. कित्याक जेजू क्रिस्तान आसा आमचो भाव आनी जेजू क्रिस्तान आसा आमची भयण. तूं जेजू क्रिस्त तुजो भाव आनी तूं जेजू क्रिस्ताची भयण जाता. भाव आनी भयणी. जो कोण जेजू क्रिस्तान आसा तेका सगळे माखला पळय ते तुमकां मेवतले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी सगळे लोक हांगार येयल्यान जेजू हांव तुजो फावर तेंचेर उलयता.
जेजू हांव तुजी पेकोणी तेंचेर उलयतां, ओत्मीक कुडीची आनी तेंच्या पयशांची. कसले आटे बिटे ती ह्या वेळार घेवन येयल्ली, जेजू तुज्या हातीन ते हांव घालता. आनी तुवें आमच्या खातीर जें कितें केलां तें हांव तेंच्या हातीन दिता जेजू ह्या वेळार. तुजी गेरजकाय तेंच्या कुडीन घालता ह्या वेळार. कित्याक जेन्ना तूं तेंच्या भितर येताय जेजू, कसले वादळ कसले मोळ येयले नाजाल्यार जेजू तूं आसाय आनी तूं ज्या जाग्यार आसाय थंयसर मोळ जेजूच्या हातीक पळोवन थांबता. जेजून म्हटलें मोळाक शांत जा आनी मोळ शांत जालें. ह्या वेळार तुमच्या लायफान कसली मोळां आसात, कसले तुफान येयला, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते शांत जाले म्हणून हांव आर्गां आनी महिमा दिता. तुमकां जेजूचे फावर मेवला म्हणून जेजूक हांव आर्गां आनी महिमा दिता. जेजूच्यो मिलाग्री तुमकां मेवल्या म्हणून आर्गां आनी महिमा दिता. जेजूचे बेसांवां तुमचेर हांव उलयता, सगलो फावर तुमचेर जेजूचो उलयता. जशी तुमी मोगान येयल्यान तशी मोगान तुमी वयता म्हणून हांव उलयता. आमी सगळे मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah.